आहा ते कंप्युटरायज करपाक. सेकंडली रिगार्डिंग सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 57. एकूच तुज्या नोदरेक हाडूंक सोदता जेन्ना एकटे बायलेक म्हणटा 1,500 येता एंड वेन शी बिकम्स अ विडो or when she becomes 60 years ते आपल्या 500 रुपया एक्स्ट्रा मेवतले म्हणून गृह आदारान तांकां 1,500 येता आनी मागीर when the time when she is applying for widow scheme or that senior citizen scheme 60 वर्साची जाली म्हणटून ते 500 रुपयाच्या with that hope that she'll get 500 extra 2,000 she applies. तेका पयले सद्याक ते गृह आधार कॅन्सल करपाक पडटा कॅन्सलेशन सर्टिफिकेट लावपाक आनी मागीर बाय द टायम शी अप्लायज आनी हे आमच्या तुज्या डिपार्टमेंटान मेवता म्हणल्यार केन्ना केन्ना म्हयन्याचे म्हयने वयता आनी वर्साचे वर्सां वयतात. आय नो अ केस वेट 2 वर्सां पेंडींग आहा अजुनूय. आय डोंट नो फॉर वॉट रिजन. पूण मागीर 2 वर्सांनी 1.5 वर्सांनी येता तांकां बट विदाउट एनी एरियर्स तांकां ते 1,500 मेवताले. पळोवंक जाय वी हॅव टू रियली कन्सिडर देम ऑन अ ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड. विधवा बायल ती जाणटी बायल जाता आय मीन 60 वर्साची जाता ताका लागून मागीर अर्द्यो बायलो ते अप्लाय करूंक वचना. आपल्याक 1,500 मेवता ते पुरो सायबा म्हणटात ते बिकॉज दे आर मिसींग सो मेनी मंथ्स ऑफ दॅट मनी. सो हांव फकत रिक्वेस्ट करता जेन्ना तुमी पयशे चालू करता तांकां अंडर DSS ते एरियर्स तांकां दिवचे. इफ ऑल देयर डॉक्युमेंट्स आर प्रॉपर डोंट लेट देम मिस दॅट मनी. सेकंडली आनी ते टायमार दिवचे. लोक रावतात ते आशेन 2,000 मेवतले म्हणून आनी ते 2,000 आहा ते 2,000च आहा केन्ना साकून ते मातशे वाडोवचे. म्हारगाय पावल्या खंय स्पिकर सर पळोवचे ते 2,000 कांयच जायना तेंचे कांयच वखदां येयना आनी कांयच येयना. सो मातशें कितें वाडोवपाक जाता जाल्यार पळोवचें तें. आनी टेल मी द टायम पिरियड. आतां तुमकां म्हणटू एक फॉर्म दिले भरून दिले द टायम पिरियड विदीन वीच यू आर हॅव टू सँक्शन दॅट अमावंट पास दॅट फॉर्म. टायम पिरियड सांगचो आमकां तूं रिप्लाय करता तेन्ना. आनी म्हणटू इनकम हांव तुमकां सांगता तुमचे इनवर्ड क्लार्क आहा तेका सांग इनकम्प्लीट फॉर्मां घेयत नाका म्हणून. इनकम्प्लीट फॉर्मां घेतात थंयसर वर्साचे वर्सां दवरतात आनी मागीर ती बावडी 6-7 म्हयन्यांनी आमचे कडेन विचारतात पयशे येवंकूच ना. देन वी गो टू फायंड आउट एंड देन हे फॉर्म नासले देन अगेन अनदर इट गोज ऑन एंड ऑन. इनकम्प्लीट फॉर्मां घेवचीच न्हू. आनी ऑल्सो मुख्यमंत्री आमचे देवदर्शन स्कीम हे बेग्याच्या बेग्यान चालू करचे. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले खूब जाणांनी अप्लाय केल्ले आहा. दे गो ऑन आस्किंग मी मॅडम when will you take us to that holy trip. So please speaker sir on department of archaeology आमचो शापोरा फोर्टाचे एक्सेस तुवें त्याच दिसांनी इनॉग्रेट केला 4 crores and plus amount. I really thank you and पूण हो शापोरा फोर्ट मेन थिंग इज द फोर्ट. तुवें पयला आमी अर्दे वरूच आसली थंयसर एटलीस्ट 500 ट्युरिस्ट केम देर. देर वॉज सो मच ऑफ फुटफॉल आनी ते येतात आनी त्या फोर्टाचेर ते फातरांचेर बसतात. दोज स्टोन्स हॅव बिकम लूज. सो प्लीज लूक इनटू इट. आय एम ऑल्सो रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो शापोराचो फोर्ट बेग्याच्या बेग्यान बांदून दिवचो आनी आतां सद्याक थंयसर टॉयलेट फॅसिलिटी कोर. ट्युरिस्ट कितलेच वगत बसतात 2-3-4 वरां इवनिंग टायम बट देर इज नो टॉयलेट फॅसिलिटी. स्टार्ट विथ द टॉयलेट फॅसिलिटी एज सून एज पॉसिबल. Regarding demand number 89, Department of Empowerment of Persons with Disability, I would really like to appreciate the hard work put in by the Honorable Minister in having this Purple Fest. 2 वर्सां केले आणि I salute you and your entire team. फकत एक सांगूंक सोदता ही जी स्पेशल आमची भुरगीं आहा कितलीं वर्सां ती संजय स्कुलान शिकतात. शिकले म्हणटकूच दे ऑल्सो लर्न सम वोकेशनल स्किल्स.
इतली वर्सां शिकली म्हणटकूच तांकां तुमी खंय तरी जागो दिला ती शिकतात फुलां करपाक, ती शिकतात कितें कितें कितलेच वोकेशनल स्किल्स शिकतात. एम्पावरमेंट म्हणल्यार कितें, तेणी फाल्यां इस्कॉलांतले भायर सोडले म्हणटकूच 2 रुपया आपल्या पांयार उबे रावन टू अर्न सम मनी. हॅव यू ऑल मेड एनी प्रोविजन फॉर देम टू बाबा हें स्टॉल तुमी हांगा बसात, हांगा तुमचें कितें आहा तें विकात. Has the government made any provision? If not, please Yes. make any. In this sense, it will be true empowerment for these disabled students. Yes, next. Thank you. Ji Tarolkar. श्रीमती दिव्या राणी उलयता, मागीर वयता या श्री प्रेमन शेट. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक विरोध करपाक उबो रावल्लो आहा. स्पीकर सर, आयज मंत्र्यांच्या ज्या कामाचेर आयज आमकां उलोवपाक खूब तसो टायम लागतलो, पण थोडक्यान उलयता. मंत्री आमचे हॅपी गो लकी मॅन, म्हणजे सगळ्यांकूच सगळ्यांच्या जिवनात आनंद भरपाचे अशें डिपार्टमेंटूय ताजे कडेन आसा. म्हणजे जी डिपार्टमेंटां ज्याच्या जिवनात आनंद भरता म्हणजे ते डिजेबल लोक, तशेंच आमचे जाणटे जे त्यांच्या आदाराचेर रावतात, अशा डिपार्टमेंटाची खाती त्यांच्या कडेन जी आसा, खरोखरच तांकां न्याय दिवपाचें काम आमचे ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर करीत आसा. स्पीकर सर, ताका लागून हांव तेंचे मना पासून तेंचे अभिनंदन करता, तेंचे आभार मानता. आयज ज्या डिपार्टमेंटान सोशल वेलफेअराच्या ज्या स्कीम चालू दवरलेली आहा, दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम, ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जे डेव्हलपमेंट जाता तितून काही गोष्टी हांव सुचित करूंक सोदतां की म्हाका खात्री आसा की आयच्या ह्या कामान त्यांच्या रेगुलर ह्यो स्किमीचे पेमेंट येत आसा, पण खंय तरी जर उरले जाल्यार ते तेंच्यांनी दखल घेवची आनी ते पेमेंट आहा ते जे गोरगरीब आमचे रावता म्हयन्याच्या म्हयन्याक ती अपेक्षा धरून रावता की आपणाक म्हयनो सोंपतलो आनी पयशे मेळटले म्हणून, हेजेर ते न्याय दितात त्या स्किमीक. पण तरी आसतना आनीक बरी फायन करपाक लागून तेंच्यांनी काम करचें. तशेंच जे गोरगरीब जांकां अटल आसरा ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 1.5 लाख रुपया घर सुदार करपाक आनी 3 लाख रुपया नवें घर बांदपाक जी मेळटा, हितून आमच्या गोरगरिबांक खूब आदार जाता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ज्यांच्यांनी चालू केली, ही यात्रा आमच्या सरकारान परतूय चालू जातली अशी खात्री आसा आनी हेजेरूय तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन काम करचें. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हे सुद्धा डिपार्टमेंट अशें आसा की सगळ्या जनतेच्या जिवनात आनंद हाडपाचे. म्हणजे आमचे जे डिसेबल भाव आसा तांकां लागून तेंचे पेरंट्स इतले खुशी जाता की जशें जे ते काम करीत आसा ते खरोखरच तांकां तोखणाय करीन सारकें दिसता. म्हाका एक नमूद करीत दिसता स्पीकर सर, आमच्या एका माणकुल्या भुरग्याचे जांकां आमच्या ह्याच सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटानसून आर्टिफिशियल लिम्स दिले आनी ताका आयज जो आनंद जालो तो आयज आपल्या पांयाचेर उबो रावपाक शकलो. हेका लागून हांव मान्य मंत्र्यांचे तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे हांव आभार मानता. स्पीकर सर, जे पर्पल फेस्ट म्हणून आमच्या गोंयांत जाता, ह्या सगळ्या जगा वयले आमचे डिसेबल भाव हे अटेंड करता, ही आमकां एक मोठी मानाची गोष्ट आसा. स्पीकर सर, आनी ह्या कामा खातीर जे आमचे सरकार हे एवरी इयर हे जे फेस्त करता, ताका लागून हांव तांकां परबो दिता आनी तांकां आमचे गूड विशीस सदोदीत तांच्या वटना आसतले अशें हांव सांगता. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजीचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, हांव तांकां एकूच जी याद करून दिवपाक सोदतां की सरकारान एक पोर्तुगीज कालीन जी देवळां आसलीं जी उद्ध्वस्त जाल्लीं ती परत सरकार बांदतलो अशी म्हणून एक जी घोशणा केल्ली, ताज्या बद्दल कितें जालां हेजी मातशें स्पीकर सर मंत्र्यान आमकां उत्तर दिवचें. डिपार्टमेंट ऑफ रिवर नेविगेशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमच्या रायबंदर माडेल ही जी चलणारी फेरी खूप रश आसलेली अशी फेरी ही सुरळीत करपाक लागून मंत्र्यांचे वेळोवेळी सहकार्य मेळटा. आमच्या ह्याच रुटाचेर जे चोडण रायबंदर ही फेरी जी आसा हांगासर 5 फेरयो पावना म्हणून 6 फेरयो करून दिवपाक लागून गेल्याच वर्सा मान्य मंत्र्यान पुढाकार घेतलो, तेजे हांव आभार मानतां. तशेंच हो जो रूट आसा तो इतको बिजी आसता, हांगासर आमी
सरकारान आमच्या जे डिसिजन घेतलेले आहा नवीन रो फेरयो गोंयांत हाडपाक लागून हांव सरकाराचे म्हणजे आमचे मान्य मंत्र्यांचे तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आभार मानता. ज्यो रो फेरयो कश्यो आसता कश्यो चलता ह्यो आमी विटनेस केल्ले आहा. हांव मान्य मंत्री तशेंच आमचे ऑनरेबल MLA जी दारोलकर यांच्यांनी विटनेस केल्ले आसा आनी आमच्या ह्या सरकारान ह्यो 2 फेरयो मंजूर केल्ले आहा. त्यांचे एक्सपेंडिचर सँक्शनूय जाल्ले आहा, ऑर्डर जाल्ले आहा, फॅब्रिकेट करपाक दिल्ले आहा ऑर्डर. ह्या फेरयांचें काम कंप्लीट जावन केन्ना आमकां ह्यो फेरयो ह्या रुटाचेर घालपाक मेळटल्यो हें मातशें माननीय मंत्र्यान आमकां सांगचें. तशेंच आमचो खूब तेंपा पासून प्रलंबीत आसलेलो नार्वे रॅम्पाचो काम सुरू केल्ल्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता. आनी दुसरो जो रायबंदर रॅम्प जावपाक जाय आसलो हो रॅम्प केन्ना जातलो हेजेय बी आन्सर दिवचे स्पिकर सर. हांव मंत्र्यांचे तशेंच त्यांच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानून ह्या डिमांडाक सपोर्ट करतात. थँक्यू सर. संकल्प मणकर. राजेश फळदेसाय. Speaker sir, I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव सगळ्यांच्यानी पयलीं डिमांड नंबर 77 and 87 उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा कारण मिनिस्टरान म्हाज्या मतदारसंघान सुद्दां म्हाका तेणी फेरी बी दिल्ली आसा आनी एकदां आमकां केन्ना केन्ना कमी पडटा पण खुबशी सुविधा आमकां आतां सद्याक तरी मेळ्ळी आसा आनी खुबशे चेंजीसूय जाल्ले आसा. पण एकूच स्पीकर सर, जेन्ना आमी फेरी म्हाजो मतदारसंघान जवळ जवळ 6 कडेन फेरी आसा. पयली आसा ओल्ड गोवा टू दिवार, मागीर दिवार टू नारवा, मागीर दिवार टू परत वाशेर, मागीर गवनाळे टू कुमारजुवा, धावजे टू आखाडा आनी शापेर टू परत दिवार. म्हणजे अशी 6 फेरयेचे पॉयंट आसा. स्पीकर सर, कितें जाता आपणाक 2 दिसाचो पयलींचोच एक इन्सिडेंट सांगता. आमकां खंयची तरी फेरी मोडल्या म्हटलें आनी ती फेरी काडली आनी आमची हांगा येयली दुसरे कडेन खंय तरी व्हेली आनी एक फेरी ती परत एक फेरी सकाळच्या भुरग्यांक स्कुलाक टायम आसता, स्कुलाक वयचें पडटा, सेकंड कामांक जे कोण कामांक वयता तांकां कामांक एक फेरी परत ती थंयसान थंय वयतली जाल्यार 1 वर लागता. म्हणजे भुरग्यांचे सगळे शिक्षणाक त्रास, म्हणजे जो टायम आसा तो जायना. हांव म्हणटा परमानंट 2 जाल्यार 2 फेरी थंय दवरा. ओल्ड गोवा आमचें कशें जाता, ओल्ड गोवा दिवार थंय 3 फेरी आमकां दिल्या. एक आमकां मंत्र्यान फाटल्या दिसांनीच दिल्ली आसा. आमच्या सुभाष भाऊ फळदेसायचें हांव अभिनंदन करता कारण काम तेणी बरें केलां. एक न्यू फेरी हाडून तेणी म्हाका परत थंय एक आमकां आयडल दवरलेली आसा. आयडल जेन्ना पळय आमचे कडेन आसता तेन्ना एकदां आमकां ती दुसरे कडेन धाडूंक मेळना, कित्याक केन्नाय खंयची दुसरी फेरी ब्रेकडावन जावंक शकता. हो फेरयेचो जो पळय इशू आसा कारण म्हाजो मतदारसंघ 50% आयलंडान आसा. त्या कारणाक लागून फेरी जी पळय आसा आनी दुसरे सायडीच्यान खंयचेच साधन सुविधा ना. जी हे फेरयेचे आमी सदांच येयल्ल्या दिसा म्हणटा हे सारकें तुमी आमी येयल्ल्या फावटी एसेंब्लीन उलयत आसता, हावजान आमी उलयत आसता, पण खरोखरच तेजें एक बरें तरी सोल्युशन काडा जेणी करून बाबा थंय एक 2 फेरी, हांगा एक 3 फेरी, थंय बाबा 1 फेरी, बाकीचे सगळे कडेन एकूच फेरी. पण ती फेरी एक जो 2 आसता ती फेरी लॉंग डिस्टन्स आसता थंय तरी 2 दवरा. बाकीचो ते डिपार्टमेंटाचो आतां तो कोण तरी डायरेक्टर जाला, हांवें फाटल्या दिसांनी रिक्वेस्ट सुद्दां केल्लें त्या मनशाक तुमी काडपाचो ते डिपार्टमेंटांतलो. त्या मनशाक लागून सगळें आमचें पाड पडलेलें आसा. त्या डायरेक्टर आतां नवीन ताका प्रमोशन जावन ताका डायरेक्टर केला. ताका एक्चुअली उचलबांगडी करूंक जाय ते पोस्टा वयल्यान कारण केन्ना फोन मारल्यार तो सारको फोन रिसीव करना. मिनिस्टराक म्हाजी कळकळीची विनंती आसा, इवन मुख्यमंत्र्याकूय आसा कारण मिनिस्टर बरो आसा, मिनिस्टर काम बरें करता, मुख्यमंत्री सातत्यान हेल्प करता, पण जे पळय थोडेशे डिपार्टमेंटान जो त्याच जाग्यार पळय बसना तो मनीस सारको न्हू. त्या मनशाक खंय तरी तुमी उचलबांगडी करपाची खूब गरज आसा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर दुसरें आमच्या आतां दिवाडे आयलंडान म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट वाडलेले आसा, खूब लोकांक यो जा करून भरपूर त्रास जाता. स्पीकर सर, हेजेर तुमी आमकां एक रो फेरी आमी मागलेली आहा आनी मिनिस्टरान म्हाका प्रॉमिस केला. आय थिंक म्हाका दिसता ह्या 2-3 म्हयन्या भितर ती फेरी आमकां येतली. पण ती रो फेरी जर आमकां एक जर मेवळी जाल्यार आमचो दिवाडेचो जो पळय प्रॉब्लेम आसा ओल्ड गोवा टू दिवार, कित्याक एकदां आतां नोयेनां आमची सुरू जातली क्रिसमस तेन्ना आमकां तरी थंय 5 सुद्दां फेरी दिली आमकां पावची ना. ती रो फेरी अत्यंत आमकां गरजेची कारण तितून एकूच फावटी 16-20 गाडयो वयता आनी फाटल्यान घेवपाक आनी त्रास ना. लायली हांगा 2 मिनटांनी खाली जातली त्या सायडीन. म्हण ती रो फेरी विदावट फेल ही आमकां एक तुमी दिवची, हे म्हाजी तुमकां प्रत्येक टायमाक एक विनंती आसा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आतां हांव सप्तकोटेश्वराचें टेम्पल आमच्या दिवाडे आसलेलें टेम्पल
ते आतां कितें जाला आमी नारवा बांदलेले आसा तीर्थार म्हणटा पळय थंय थंय आमचो जागो आसा जवळ जवळ 9389 स्क्वेअर मिटर थंय ट्युरिस्ट आयज वाडलेले आसा भरपूर ट्युरिस्ट येता हांव म्हणटा थंय कितें तरी ब्युटिफिकेशन करा कितें चार्जीस घेया ट्युरिस्ट आयज इतले वाडटा म्हाका दिसता आय थिंक मोर दॅन 1000 पीपल डेली ट्युरिस्ट थंय येता पळयतलो जाल्यार कांयच ना बेश्टे तळेच आसता म्हणजे इतलो जागो आसून तुमचे कडेन डिपार्टमेंटान तुमी डॅशिंग मनीस आहा तुमी बरें काम करता थंय कितें तरी करया जेणे करून गव्हर्मेंटाकय कितें रिवेन्यू मेळटलो आनी आमचेय थंय भुरग्यांक पोट भरूंक मेळटलें कोण तरी एटलिस्ट कितें तरी गाडो तरी घालतलो सो ट्युरिस्ट डेली येता डेली वयता फक्त तळे पळयता वयता इतलो व्हडलो जागो आसा तेजेर मातशी भर घेवपाची गरज आसा स्पिकर सर त्याच बरोबर स्पिकर सर आनी एक मेन म्हणजे देवदर्शन फाटल्या दिसांनी आमी अयोध्याक सुद्दां गेले अयोध्येक सुद्दां आमकां तुमी ट्रेन दिली बाकीचे लोकांचें कशें जालें फाटल्या दिसांनी आमचे अमके लोक येले आनी आमचे केन्ना सो परत एकदां मुख्यमंत्र्याकूय म्हाजें एक रिक्वेस्ट आहा तुमकांय एक रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक की तुमी परत अयोध्येक म्हणा किंवा वेलंकनीक म्हणा किंवा हांगा शिर्डीक म्हणा किंवा तिरुपती बालाजीक म्हणा ही परत एकदां सेवा सुरू करा एटलिस्ट जायना जाल्यार आमकां एक प्रत्येक मतदारसंघान एक 50 लोकांक व्हरपाक चान्स दिया आमी नाल्यार खंयचे तरी हाडटले म्हणून लोकांची अपेक्षा वाडल्या कारण आमकां देवदर्शन जावन कितले लोकांनी तरी हे वेलंकनी पळयले बावड्यान अयोध्ये पळयले तिरुपती पळयले स्पिकर सर एकूच मिनट सो हें एक म्हाजें सारकें तुमकां एक मेन म्हणजे म्हाजें एक हें आसा स्पिकर सर त्याच बरोबर पर्पल फेस्टाचेर येता खरोखरच मिनिस्टराचें आनी मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां लास्ट 2 वर्सां पर्पल फेस्ट कितें तें आमी सगळ्यांनी पळयलां जे दिव्यांग आमच्या भुरग्यांक लागून जे भुरगे आवय बापायचे सदांच तो अवलंबून आसतालो आनी आवय बापायक सदांच चिंता जाताली की आमच्या मंत्र्यान आनी मुख्यमंत्र्यान हे दोगांनी फुडाकार घेवन खरोखरच इवन तेजो आमचो चेअरमॅनूय आनी आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी पावसकर सगळ्यांनी बरी भर घेवन लास्ट 2 वर्सां आमी पर्पल फेस्ट पळयता खरोखरच ताका बरो प्रतिसाद मेळटा 15 हजार तितून पार्टिसिपंट जाता भुरगीं तांकां एक आपूण एक फुडें कितें करतलो आयज हर कामान ते हुशार आसा तांकां आमी दिव्यांग सुद्दां आतां म्हणपाक सुद्दां शकना इतले ते बरे क्रिकेट खेळटा गाडी चलयता जे वॉटेवर स्विमींग करता सगळें करता सो हांव अभिनंदन करता कारण परत एकदां आमकां मेळटलें लास्ट टायम कितले तरी फंक्शनाक हांवूय गेल्लो म्हाका तांकां पळोवन खूब आनंद दिसता स्पिकर सर आनी आवय बापायची आशाय वाडलेली आसा हे एक आमचें तुमी जें लक्षांत घेवचें आमचेय कितें तरी थोडी नांवां आसा तेंचेय तुमी सगळ्यांचें हें करचें म्हणून तुका परत एकदां अभिनंदन करता आनी कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा थँक्यू स्पिकर सर बेगम कामत Speaker sir, I rise to speak on the demands listed before this house. Demand number 45, 57, 77, 87, 89. Speaker sir, third way go, I will speak only on social welfare and Department of Empowerment of Persons. स्पीकर सर हो डिपार्टमेंट अत्यंत महत्वाचो डिपार्टमेंट समाजाच्या दृश्टींतल्यान म्हणजे समाजा भितर जागृताय करप समाजा भितर विकर सेक्शन आसा वल्नरेबल सेक्शन आसा तांकां हेल्प करप समाजा भितर दिव्यांग लोक आसा तांकां मदत करप अश्यो वेगळ्यो जबाब म्हणजे हे टोटली डिफरंट टायप ऑफ डिपार्टमेंट आनी म्हाका दिसता आमचो मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हाणें ह्या खात्याक खुबसो न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो मागीर हांव सादी गजाल सांगपा म्हटल्यार हांव पर्पल फेस्टाक पार्टिसिपेट जालो ते पर्पल फेस्टाक जे पळोवपाक मेळ्ळें ते म्हटल्यार कोण पर्पल फेस्टाक क्रिटिसायज करताले कोण विचारताले कित्याक इतलो पयसो खर्च केलो तांणी स्वता जर पर्पल फेस्टाक वचून पळयल्लें आनी त्यो वेगळ्यो लॉन्च केल्ले ते प्रोग्राम्स पळयल्ले म्हणजे थंय ते स्पायनलाचे म्हणजे जो भुरगो चलपाक शकना जो भुरगो उबो रावपाक शकना ताजे खातीर जें सेंटर ओपन केलां तें सेंटर जर आनी वचून कोणें पळयलें जाल्यार तांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवपाक लागतलीं कशे पद्दतीन थंय वातावरण कशे पद्दतीन दोतोर डेडिकेशनान काम करता आनी कशे पद्दतीन भुरगो जो हांतरुणाचेर आसता चलपाक जायना तो त्या सेंटराक उबो रावपाक शकता आपल्या पांयाचेर हें खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी पळोवपाचें आनी म्हणून पर्पल फेस्तान आमकां खुबशें कितें शिकयलें पर्पल फेस्तान एक मॅसेज दिली दिव्यांग भुरग्यांक
की तुमकां हाचे मुखार लोकांची दया घेवपाची गरज ना, समाजाची दया आमकां नाका. आमी आमच्या पांयाचेर उबे रावपाक शकता, आमी आमच्या पांयाचेर खंयी पावपाक शकता. आमी क्रिकेट खेळपाक शकता, व्हॉलीबॉल खेळपाक शकता, आमी रेसींग पार्ट घेवपाक शकता, आमी स्विमींग करपाक शकता. अशें एक मॅसेज ह्या पर्पल फेस्ता लागून अख्ख्या गोंयांतच न्ही, भायर सुद्दां दिव्यांग भुरग्यांक आनी सगळ्यांक मेळ्ळी. ही अत्यंत म्हत्वाची. आनी म्हणून पर्पल फेस्ट होस्ट करपाचें एक कारण म्हणजे जी जागृताय पर्पल फेस्तान केली, फक्त दिव्यांगां भितर न्ही, समाजाच्या वेगळ्या वेगळ्या स्तरावेल्या लोकां भितर. जाल्यार आमची नॉर्मल टेंडन्सी कशी आशिल्ली की अशें कितें जालें की एक तर भुरग्याक लिपोवन घरा कडेन दवरप किंवा भुरग्याक भायर काडप ना, एक्सपोज करप ना. आज ती परिस्थिती ना. आज दिव्यांग भुरगे चार्टर्ड अकाउंटंट जाल्ले पळयतात, दिव्यांग भुरगीं तुगेले खंयचे खंयचे वेगळे वेगळे पोजिशनाचेर पावतात. आनी म्हणून म्हाका दिसता पर्पल फेस्ट होस्ट करून बाब फळदेसाय आमचो मिनिस्टरान आनी ताचो कमिशनर बाब पावसकर किंवा डायरेक्टर आमचो पंचवाडकर हांणी अत्यंत त्रास म्हणजे हांव 2-3 दीस तांचे बरोबर आसा आनी हांवें तेन्ना लागींच्यान पळयलें कशे पद्दतीन त्रास काडून तांणी तें फेस्ट होस्ट केलां. आनी म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करतां की एक बरो कार्यक्रम आख्ख्या गोंयकारांक पळोवपाक मेळ्ळो आनी खरेंच कळ्ळें कितें म्हणटा तें वेर दिव्यांग्स कॅन रीच अशी एक मॅसेज सगळ्यांक त्या हातूंतल्यान गेली. स्पिकर सर, आतां हांच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर एक म्हाका दिसता रिक्वेस्ट डिमांड पयलीं वचून येता. आमची पेन्शन आसता दिव्यांगाच्या खातीर, वेगळे वेगळे हाजे पेन्शन आसता. पेन्शन खूब वर्सां पयलीं फिक्स केल्लें हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक. ती मागणी येता की पेन्शन रिवायज करची. दे डिजर्व मच मोर दॅन द नॉर्मल पीपल. हें आमी सगळ्यांनी मानपाक जाय. आनी म्हणून म्हाका दिसता मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालून तांच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसा तांकां जें कितें रिजनेबल जाय तें तांकां दिवचें अशी म्हजी मिनिस्टरा कडेन आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा. आनी हांव एकच सांगतां की अशें म्हणटात की देव जेन्ना तुका कितें तरी कमी दिता तेन्ना खंय तरी एक अशी कला दिता ज्या कलेंतल्यान तूं खंय पावपाक शकता. म्हणजे आमी त्या दिसा पळयलें हांगा की हात ना पूण पांयान बरोवपी आमी चली पळयलें, पांयान बरोवपी. आनी पांयान सगळें बरयतालें, पिक्चरां काडटालें, जाय तें काडटा, पळोवपाक गर्दी लोकांची. हात दिलो ना ताका पूण पांयान बरोवपाची कला दिली. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिव्यांग. स्पिकर सर, उम्मीद डे केअर सेंटर सरकार चलयता म्हणजे आसता, सरकाराची स्कीम आहा. तातूंतल्यान म्हाका दिसता 2 लाख पर एक वर्स दितात. ट्राय करपाचें की म्युनिसिपालिटीक मिनिमम एक उम्मीद केअर जाता जाल्यार पळया. यू कॅन टाय अप विथ म्युनिसिपालिटी ऑर पंचायत, इवन पंचायतींनी बी एक उम्मीद केअर जर जाता नाजाल्यार करचें, नाजाल्यार थोडे कडेन ना तें जाल्यार करचें आनी तांकां हेल्प करची अशें म्हाका दिसता. स्पिकर सर, तांच्यो स्किमी खूब आसा आनी स्किमीचो फायदो म्हणजे इवन ते अप टू 5 lakhs 6% रेटान बायलांक दिता, 8% रेटान दादल्यांक दितात लोन कितें स्टार्ट करपाक. प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्रा हें जें हांगा ओपन केलां JMC ताका इनॉग्रेशनाक ताजे बरोबर हांवूय आशिल्लो आनी थंय पळयलें कितलेशे म्हणजे दिव्यांग 563 लोकांक कितले तरी दिलात आनी एप्लायन्सीस दिल्या 940 लोकांक एड म्हणजे तरेतरेचे इक्विपमेंट्स टायअप करून आर्टिफिशियल लिंब मॅन्युफॅक्चरर कॉर्पोरेशना बरोबर तांणी टायअप केल्लें. थंय आमकां पळोवपाक मेळ्ळें आनी तें एकदम बरें चलता. म्हणजे पयर सुद्दां एसेंब्लीक एक कार्यक्रम केलो आनी एसेंब्लीक सुद्दां व्हीलचेअर्स, स्कुटर्स अशें वेगळे वेगळे ताणें दिव्यांग भुरग्यांक आनी सगळ्यांक हांगा डिस्ट्रिब्यूट केलें. आनी म्हणून म्हाका दिसता आमी हें सेक्शन सोशियल वेलफेअर आनी डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट पळय आहा ह्या डिपार्टमेंटाक कांयच कमी पडपाक दिवपाक जायना अशें म्हजें प्रामाणीक मत. बिकॉज इट इज दॅट सेक्शन ऑफ द सोसायटी वीच रिक्वायर्स एसिस्टन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट. तांकां समाजा कडल्यान म्हणजे आमची नॉर्मली टेंडन्सी आसता स्पिकर सर की दिव्यांग खंय मेळ्ळो की दिसलो की आमी तांकां काकूट नाका. आतां भायर फॉरेनाक गेले जाल्यार यू आर कंपल्सरी तुका बसी भितर ताच्या जाग्यार कोण बसपाक शकना ट्रेनी भितर किंवा पार्किंग आसता मार्क केल्लें तांकां ताच्या जाग्यार कोण पार्क करपाक शकना.
पार्किंग करूं ना म्हणून थंय वचून दवरपाक शकना म्हणजे हे त्या लोकांक कळटा थंय कळटा लोकांक दे वील यू वील नेवर फायंड ए नॉर्मल मॅन पार्किंग इज व्हेकल ऑन देअर पार्किंग प्लेस हांगाच आमी ते शिकपा जाय तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक तांकां हें नाका तांकां रिस्पेक्ट दिवचो हांव समाजा कडेन मागता आमच्या लोकां कडेन मागता की गिव दॅम ए रिस्पेक्ट तांकां तुमची हें नाका म्हणजे कितें म्हणटा तें कायंडनेस आनी हें तसली गरज ना गव्हर्मेंट खुबशे प्रोग्राम हातांत घेतात आनीकय नेटान तांणी घेवचे आनी हाजे खातीर कितें समज बजेट वाडोवन दिवपा जाय जाल्यार चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की बजेट तांकां वाडोवन दी थँक्यू स्पिकर सर Kedar Naik. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion placed in the House. Speaker sir, demand number 57, social welfare. I request Honorable Minister to restart the Mukhyamantri Dev Darshan Yatra Yojana as the scheme has benefited many Goans. This scheme, Magashta Mukhyamantri Dev Darshan Yatra योजना ही बरी स्कीम आणि सगळ्या रिलिजनान हेजो भरपूर फायदो जाता जे आमचे सिनियर सिटीजन जाणटे आसा ते भरपूर लोक अयोध्याक गेले शिर्डीक गेले वेलांकनीक गेले सो म्हाका दिसता ही स्कीम जी आसा ही सगळ्यांची रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक MLA कडेन लोक येतात आनी ही रिक्वेस्ट आहा की ही स्कीम जी आसा ही परत सुरवात करची म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक तेंच्यांनी हेजेर attention diuche. Speaker sir, Dayanand Social Security Scheme has provided financial assistance to most vulnerable section of society. The scheme has mostly benefited the senior citizens, single women and person with disabilities. I congratulate Honorable Minister for timely disbursement of the amount to the beneficiaries. Speaker sir, pending Atal Asra Yojana sanctions. Speaker sir, म्हाका दिसता कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तेच्या मागीर पावस आयलो म्हणजे ज्या लोकांनी अटल आसरा योजनाक अप्लाय केलेले ते सँक्शन्स अजून खुबशे पेंडींग आसा आनी थोड्यांक एक इन्स्टॉलमेंट गेला उरलेले इन्स्टॉलमेंट येवंक ना सो लोकांक दिसतालें की पावसा पयलीं तांकां स्कीम मेळची जे करून तेंची जी घरां आसा ही रिपेर करपाक तांकां फायदो जातलो म्हणून सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन ज्यो पेंडींग स्किम्स आसा ह्यो एक्सपडायट करच्यो आनी बेगींतल्या बेगीन ह्यो सँक्शन करच्यो म्हणून स्पिकर सर आनीक हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की अटल आसरा योजना स्कीम जी आसा हेजो अमावंट जो आसा हो मातसो इनक्रीज करचो कित्याक जो अमावंट आसा हो सामकोच कमी जाला आनी ज्या तरेन आयज म्हाका दिसता म्हारगाय वाडला हेजो आमकां आमच्या लोकांक व्हडलो बेनिफीट जायना बेनिफीट जाता नो डावट कित्याक गव्हर्मेंट हेल्प करता पूण जर मातशी वाड करून दीत जाल्यार हेजो भरपूर फायदो जातलो International Purple Fest. Speaker sir, recently concluded International Purple Fest in Goa was a resounding success. More than 13,000 registration, more than 1 lakh visitors, guests from 17 countries. It was a great success. I congratulate Honorable Minister Sri Subhash Feldasai and Honorable Chief Minister for successfully hosting Purple Fest. म्हाका दिसता एवरी इयर पर्पल फेस्ट आमी पळयतात की गेल्या फावटी जाल्ले तेज्याकून बरें जाता आनी हांव खरेंच मनांतल्यान ऑनरेबल मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी शुअर आसा की आमचे एक्सपेक्टेशनूय वाडलेले आसा आमचेच न्ही सगळ्यांचे एक्सपेक्टेशन वाडलेले आसा की फुडल्या फावटी जें पर्पल फेस्ट जातलें की हेज्याकून तुमी तें बरें करून दाखयतले म्हणून आनी आमकां खात्री आसा तुमी शुअरली तें बऱ्या तरेन हें सेलिब्रेट करतले म्हणून स्पिकर सर डिमांड नंबर 77 रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट Speaker sir, the Betim to Panjim ferry route is considered to be consistently busy as large number of students, employees and senior citizens travel in both directions. Therefore, I request Honorable Minister to ply 2 ferries for this service. It has often been noticed that only 1 ferry is in operation. हांवें खुबश्या फावटी ऑनरेबल मिनिस्टराच्या नजरेकूय हाडून दिला की पीक जेन्ना आसता की भुरगीं स्कुलाक वता आनी ती स्कुलांतल्यान परती घरा येता आनी परतूनी इवनिंग टायम सकाळचो ऑफिसां वचपाचो टायम आनी इवनिंग ऑफिस सुटपाचो टायम म्हाका दिसता वो मेजर हे टायम हे कम्युटर्स ह्या फेरींतल्यान पास जाता आनी त्या टायमार 2 फेरी आसपाची सामकी गरज आसा एक फेरी आसा जाल्यार लोकांक भरपूर त्रास आसा लोक कलांगूटचे कानोळचे पिलेन हे सगळे पोरवरी हे सगळ्या वाठारांतले लोक ह्या फेरींतल्यान पास जाता आनी म्हाका दिसता फेरी आसल्या कारणान मेन रोड जो आसा हांगा ट्रॅफिक कंजेशन जायना कित्याक चडशे लोक हे फेरींतल्यान ट्रॅवल करता म्हणून ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की पीक टायम जेन्ना आसता हांगा 2 फेरी आसच्योच म्हणून स्पिकर सर द स्टेट गव्हर्मेंट इज अप्रूव्ड
for introduction of ro-ro ferries in Goa. The said ferry will ply on Ribandar-Sharav route. I will be grateful to the department if ro-ro ferries applied on the Betim to Panjim route, considering the volume of commuters traveling in both directions. I request करता की जर possible आसा जाल्यार रो ferry ह्या busy रुटार घालच्या म्हणून. Speaker sir, I desire to beautify 2 more minutes. I desire to beautify the junction near Betim ferry terminal. Now, Honorable Minister, आणि आम्ही तेसा आम्ही पर्सनली वचून इन्स्पेक्शनूय केला आणि ह्या बेतीन जे फेरी जेटी आसा हांगा ब्युटिफिकेशन आणि रेनोवेशन करपाची गरज आसा आणि ऑनरेबल मिनिस्टरानूय पळयला आणि आमी तेसा इन्स्पेक्शन करून थंय कितले लोक येता कितल्यो फेरी येता हे मिनिस्टरान पळयला. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की बेगीतल्या बेगीन हे रेनोवेशन पार्ट जो आसा वो आमी फुडें व्हरया चालीक लावया जे करून बेगीतल्या बेगीन तो रेनोवेट जावचो. स्पीकर सर I thank Honorable Minister and Director Bhosle for providing us much needed shade. आमी रिक्वेस्ट केल्ली गेल्या हेका आनी स्पीकर सर मिनिस्टरान ती शेड घातली. ही शेड जी आसा ही थंयच्या पावसान जावं जेन्ना वताचो गिमाचो टायम आसता त्या शेडीन थंय भरपूर लोक बायलां जाणटी भुरगे रावतात आनी ती बेगीतल्या बेगीन तुमी आमकां करून प्रोवायड केली म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एक इशू आसा थंय टॉयलेट्स जंय कम्युटर्स आसा आनी जर बायल मनशेक वॉशरूम यूज करपाचो जर आसा जाल्यार ह्या हितून टॉयलेट ना जेटीर. आमी पंचायतीन थंय प्रोवायड केलेले आसा बट फॉर सम रिजन्स द NOC इज नॉट गिवन बाय द डिपार्टमेंट. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की रेनोवेशन मागीर जाल्यार उपकारता पूण तेज्याकून पयलीं हे टॉयलेट ब्लॉक्स जे आसा हे बेगीतल्या बेगीन घालचे. Demand number 87, Department of Archaeology. Speaker sir, Race Magus Fort, a beautiful fort located in my constituency. This fort needs urgent attention. When Honorable Minister request केले ते एक बारीकसो रिटेनिंग वॉल थंय कोलॅप्स जालो आनी सोमतोच मिनिस्टर म्हणपाक लागलो असेंब्ली चालू आसतनाच की आमी बेगीतल्या बेगीन वचून हेजें इन्स्पेक्शन करुया म्हणून आमी फोर्टाचेर ते दिसा गेले आनी सगळें इन्स्पेक्शन केलें आनी खुबश्यो गजाली ते दिसा आमच्या नजरेकूय आयल्यो की थंय अटेंशन जाय फोर्टाक कित्याक पावसान थंय भरपूर वयर झाडां आयिल्लीं आसा आनी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर फोर्टा कडेन तितले फंड्स ना की हे सगळें रेनोवेट करपाक. At present, the income of the fort mostly depends on the entry tickets of the visitors, like tourists, students. Much more needs to be done. We can have art exhibitions, programs for students, light shows for tourists where our Goan history and freedom struggle can be showcased. We have to generate more income for this fort, for this fort to be self-sustainable, so that we can restore this fort from our own funds generated. I also request Honorable Minister to illuminate the fort. Speaker sir, Panjetlan baro fort dista, and jaro illuminate kelo, and during important days like 26 January, 15 August, 19 December, आमी जर light up केलो जाल्यार हो सुंदर सो एक हे आमकां पणजेच्यान पळोवपाक मेळटलो. हो एक बरो फोर्ट आसा, रिस्टोर करपाची गरज आसा आनी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक हो आमी बऱ्या तरेन पावोवपाचो गरज आसा. I request Honorable Minister to kindly look into this matter. Last demand number 89, Department of Empowerment of Person with Disabilities. The present schemes for person with disabilities are very old. There is an urgent need to revise the scheme as per the current time and requirement, as the schemes, 30 more seconds. The schemes are not being amended for last 15 years. There is a need to revise all pension scheme as the cost of living has gone high. Speaker sir, I congratulate the Office of State Commissioner for Disabilities under the Government of Goa for helping those in need by distributing 326 prosthetic legs. Through this distribution event, the department has set up a record by providing 326 prosthetic legs in a single day. In fact, I was also present for this function. आणि म्हाका दिसता ते दिसा ते लोकांच्या तोंडाचेर कोण डिसेबल आसा तांच्या तोंडाचेर एक हांसो आमकां पळोवंक मेळ्ळो. I really congratulate Honorable Chief Minister and Minister की बऱ्यांतलो बरो आमी लोकांक हेल्प केला म्हणून. One more significant step taken by the department by starting a permanent spinal cord rehab center based as Rugnashara, Bambolim. Speaker sir, from Saligaon constituency, two persons have benefited from this rehab center. I congratulate Honorable Minister. माझो एक सामको क्लोज फ्रेंड राम मिश्रा सुद्दां थंय एडमीट आसा आनी हेजो भरपूर फायदो म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक जाला.
State Commissioner for Disabilities have started Prime Minister's Divyanshu Kendra at Goa Medical College. Till date, more than 2,000 people have benefited across the state. Under Central Fund, latest aids and appliances worth more than ₹1 crore have been provided to persons with disabilities. Speakers, I congratulate Honorable Minister for your tireless efforts and unwavering dedication to the betterment of the state. Thank you for your outstanding service for the state of Goa. Thank you, Speaker, sir. Divya Rani. Speaker, sir, I rise to support the demands of the government and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 89, that's Department of Empowerment of Persons with Disabilities. International Purple Fest, which each and every one, I think each and every one of us here are very, very proud of. And I take this opportunity to congratulate Honorable Minister and Shri Guru Prasad Pawaskar, the State Commissioner for Office of Persons with Disability, for organizing and hosting two very successful Please, I need 10 minutes to speak. You'll have to restrict to 5 minutes, Divya Rani. Yeah. Please speak. We lose our train of thought when, so. No, I was looking at the minister. So, Speaker, sir, I need 10 minutes, please, because it's there are 2-3. This is a very important. These are 2-3 very important portfolios. I would like to speak Honorable for 10. member, you can keep it brief. Try not to elaborate too much, but No, I'm not elaborating. I just want to congratulate the Honorable Minister and the entire department for successfully hosting the International Purple Fest, where each one of us, I think, are very, very proud of, and each one of us has to realize what a great effort it takes to organize something to this scale, especially for the disabled children, and to have 22,000 Divyang coming into Goa from India and all over the world. It's a great achievement, and each one of us should applaud the Honorable Minister and Mr. Pawaskar for organizing this. This has created a mass awareness, and actually I think sensitized the challenges faced by the people with disability. And I think it has made them, they are Atmanirbhar and Swayambhur. I think when we are talking about, we are on the track of that. The second thing I would like to speak about is this, the certificate for the disabled. We know that amka e certificate ji amka Divyangak diupak lagta. It is a very important to obtain a valid disability certificate from government hospital. It takes months sometimes to get the certificate, and to get this certificate, it is very, very important for the Divyang. Kidak hi tar certificate na zala ji financial pensions asa, je assistive aids asa, free appliances, he tanka meena tanche atandar certificate na zalya. And regrettably, the Divyangs find it very difficult to obtain this certificate from the government hospitals due to delay in processing their applications. Plus, begin doctor report dena, because खूप delays atani. There are months together, and awareness na about the schemes which are available for amcha Divyanga khatir. So I request the Honorable Minister to kindly organize medical camps at taluka level for assessment and to create disability certificate on the spot and distribute assistive aids and free appliances, whether it's hearing aids or artificial limbs or wheelchairs. During Purple Fest, lot of our Divyangs had gone there and they had these camps. Ani taja khatir magir tabadtob tanka wheelchairs, hearing aids, थोडे एक महिन्या भितर तांकां ते उपलब्ध जाले. सो अशे तरेन आमी तालुका वायज तर ह्यो स्किमी तर तुमी तर करतात, ह्यो ऑर्गनायज करता हे कॅम्प्स, जाल्यार दिस विल एक्सपेडायट गिविंग द एड्स टू द दिव्यांग. आणि हे जे स्किम्स आसा जे आमच्या दिव्यांगा खातीर, देर इज अ नीड टू क्रिएट अवेरनेस रिगार्डिंग द गव्हर्मेंट स्किम्स. सो मागता की जे फील्ड ऑफिसर आसा, फील्ड असिस्टंट आसा, ते तर यू क्रिएट अ awareness drive amongst them, that they go on the field and tell at each panchayat level, find out कोण दिव्यांग भाव भयणां आसा, आनी जाता तितले बेगीन तांचे सगळ्याचे पेपर वर्क रेडी करून टू असिस्ट देम, सो दॅट their certification can be fast tracked
अँड इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक एक आवय बापूय जेन्ना एक दिव्यांग आसता तांच्या घरा 100 फावटी ते हॉस्पिटलाच्यो पावटी मारपाक शकना आनी कितले त्रास जाता तांकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो मागता की हो प्रोसेस मातसो बेगिनतल्या बेगीन तुमी एक्सपिडायट करचो आनी जाता तितले जास्त फील्ड वर्कर आनी फील्ड असिस्टंटांक you put them on the field, send them to the panchayat so that all their certification is done at a very fast speed. For barrier-free access, the Department of Empowerment of Persons with Disability has conceptualized the Accessible India campaign, Sugamya Bharat Abhiyan, as a nationwide flagship campaign for achieving universal accessibility to enable PWDs to gain access for equal opportunity. Pun आमी पळयलां की आमचे जे persons with disabilities आसा, they are facing lot of hardships while accessing public spaces, especially आमचे government departments. There is need to seriously look into this to issue accessibility in public places, schools asuni, colleges asuni, hospitals asuni, ki public transport asuni, by providing wheelchair ramps, reserved parking spaces, any audible announcement, as the absence of lifts or ramps makes it difficult for them to access the services. The government should also provide assistance by setting up a help desk to guide and assist people with disability and senior citizens. I thank the Honorable Minister for providing barrier-free access. आमचे थोडी government complex आसा वाळपय, government higher secondary school आसा वाळपय, police station आसा, CHC वाळपय आसा, which has been provided with access. Pradhan Mantri Divyansh Kendra has been set up for the first time in Goa Medical College, and this noble initiative of the government is specially helping आमचे दिव्यांगांनी senior citizens to avail free appliances on immediate basis. आणि आम्ही खूपशे दिले आमच्या भागातल्या लोकांक हियरिंग एड जावनी, व्हीलचेअर आसुनी, वॉकिंग स्टिक्स आसुनी, ट्रायसिकल आसुनी, इलेक्ट्रिक ट्रायसिकल्स, स्कूटर्स. आणि हालीच आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर की हालीच आम्ही हांगाच आमच्या असेंब्लीन आमचे 2 दिव्यांग भाव भयणांक इलेक्ट्रिक स्कूटरी दिल्यो आणि they go to work on that and they are self-sufficient now. आम्ही जेन्ना आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण म्हणतात, that is खऱ्या अर्थान तांकां आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण केला ह्यो स्कूटरी दिवन. म्हणून हांव डिपार्टमेंटाक खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की तांकां इलेक्ट्रीक ट्रायसिकल आणि स्कूटरी दिवन खऱ्या अर्थान तांणी थ्रू दिस केंद्र आणि थ्रू देअर डिपार्टमेंट तांकां आत्मनिर्भर केला. एक रेजिडेन्शियल स्कूल कॉम्प्लेक्स फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी हे अत्यंत गरजेचें आसा. जे आमचे स्कूल आसा गोंय राज्यान ते पावना, भुरगीं चड जाल्या आनी हे स्कूल कमी जालां. सो खुबशे पेरंट्सांक गोंयचे भायर कर्नाटका, महाराष्ट्रा आपल्या भुरग्यांक धाडचें पडटा. एक्सपेन्सीस जे पेरंट्स इनकर करतात, इट इज अ लॉट आनी पेरंट्स कांट अफोर्ड दॅट. सो मागता डिपार्टमेंटा कडेन की एक जाता तितले बेगीन एक थ्रू ममता स्कीम तुम्ही रेजिडेन्शियल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी मातशे बेगिनतल्या बेगीन तुम्ही सुरू करचे. कित्याक जे हाय चार्जीस आसा एक प्रायवेट फॅसिलिटीजाचे ते आमच्या लोकांक ते पावना, दे कांट अफोर्ड दॅट. सो जेन्ना तर हे तर गव्हर्मेंट फॅसिलिटी तर तुम्ही तर सुरू करता जाल्यार पेरंट्स विथ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी तांकां हाजो खूब फायदो जातलो. आनी गव्हर्मेंट हॅज टू एक्नॉलेज दॅट द चिल्ड्रन विथ disability after reaching adulthood also has to be under the care of this facility. So तांचे खातीर जे कितें सायकायट्रिस्ट जाय, सायकोलॉजिस्ट जाय, गरज आसा की अंडर ममता स्कीम तुम्ही मातशे तुमचे अमेंड करा ममता स्कीम. आणि जे 50 लाख आसा ते एटलिस्ट 2 crores करून एक नवे बरेपैकी एक सेंटर फॅसिलिटी ह्या भुरग्यां खातीर तुम्ही रेजिडेन्शियल स्कूल खूब खूब गरजेचे आसा की जाता तितले बेगीन तुम्ही हे ममता स्कीम अमेंड करून हे रेजिडेन्शियल स्कूल उबे करून दियात आमच्या भुरग्यां खातीर. आणि जे आवय बापूय आसा ह्या भुरग्यांचे म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज टू लूक इन टू तांचे जॉबाचे जे जॉब्स आसा ती भुरग्यांक एक सेंटरान संजय स्कुलान सोडटात, दुसऱ्या फॅसिलिटीन सोडटा. आय नीड 5 more minutes because 10 minutes are already up, honorable member. We've already spoken for 10 minutes. Just 5 minutes. I have just Wrap it up in 2 minutes, please. yeah.
2 minutes, Devarani. So I just need to speak on just few more demands of the department. कित्याक आमचे आर्किओलॉजी आसा, अटल आसरा आसा, ह्यो सगल्यो डिमांड्स इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी आर अ लॉट बिकॉज खुबशीं भुरगीं आसा, आमचे खूब फॅसिलिटीज आमच्या लोकां पर्यंत पाविल्ल्यो आसा, अटल आसरा आसुनी की दिव्यांगाचे आसुनी की आर्किओलॉजी आसुनी. सो ताजे खातीर हांव आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट demands be, and I would like to thank also the minister. So in this August House, I would like to congratulate and thank the minister for working with this department in such a way and transforming this department to such a extent ki social welfare asuni ki wo asuni. So I just need 5 minutes to speak on this. So how he sangpak sotta kidak residential school important kidak ani ji आवय बापूय आसा ह्या भुरग्यांचे, सो ही भुरग्यांचे आवय बापूय आसा, भुरग्यांक कामाक वतात, ती खूब पयस काम करतात, सो तांकां मातशें एक रिलॅक्सेशन इन टायमींग तर गव्हर्मेंटान दिलें, तांचे बेगीन तांकां भुरग्यां कडेन वचून भुरग्यांक घरा व्हरपाक, जाल्यार रिलॅक्सेशन इन द्यार टायमींग, इन द्यार जॉब टायमिंग्स, नाल्यार तांकां जॉब तर त्या स्कुलाच्या लागीं तर दिलो जाल्यार खूब हेल्प जातलो एक आवय बापायक. सो हे परत मागता आनी परत रिक्वेस्ट करता की तुमी जो ममता स्कीम आसा तुमी मातशें अमेंड करून ताजे हें वाडयात, तुमी फंड्स वाडयात, फ्रॉम एटलीस्ट 2 crores करात. दुसरे डिमांड आसा ते सोशल वेलफेअर. अटल आसरा योजना आसा, आमच्या भागाक ही खूब हें लागता की आमच्या भागांतली जी घरां आसा, खूब मातयेची घरां आसा, कितलेशे आमचे म्हाका दिसता ओवर 150 ऑर्डरी सद्या आसा, बट तांच्या अकावंटांनी अजून पयशे येवना. सो मागता तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन की तांकां घरां बांदपाक, आतां पावस जायना फुडें, तांणी तर घरां बांदली जाल्यार फुडल्या फावटी ह्या फावटी खुबशीं आमची घरां कोसळ्ळीं. वी हॅव बीन हेल्पींग देम फ्रॉम आवर सायड, बट देर इज ओनली दॅट मच दॅट वी कॅन डू. सो गव्हर्मेंटा कडल्यान जेन्ना तर हेल्प जालो, आमची 150 सद्या ऑर्डरी पेंडींग आसा, त्यो तुमी तर त्यो जाता तितले तांचे पयशे तर अकावंटान तर घाले जाल्यार दे वील बी एबल टू बिल्ड दोज होम्स आनी collapse जावपाना by the next monsoon. I would like to speak on this DSA scheme for जो widows आसा आनी गृह आधार. It is very important की हे जी स्कीम आसा सद्या कितें जाता, गृह आधाराचे पयशे जे महिलाक मेळटा ती तर फाल्यां महिला विडो जाली जाल्यार तांकां खुबसो देर इज अ लॅप्स इन द पिरियड आनी कितलेशे म्हयने वता तांचे टू गेट दॅट अदर स्कीम. सो मागता गव्हर्मेंटा कडल्यान की तुमी मर्जर ऑफ द स्किम्स करात आनी विडोची आनी गृह आधाराची स्कीम एक करून तुमी त्या महिलाक जे 1,500 आनी जे तुमचे 2,500 जे मेळटा ते एक करून 4,000 तरी ते महिलाक तर मेळपा लागले जाल्यार शी वील बी स्वयंपूर्ण आनी आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक पावतली. सो मागता की जाता तितले बेगीन तुमी ते करचे. त्याच भशेन जे पेन्शन आमचे विडोज आनी सिनियर सिटीजनचे जे आसा, जे सिनियर सिटीजनाक पळय ते 2,000 मेळटा आनी DSA जे विडोक पळय 2,500 मेळटा, ते तुमी ते सिनियर सिटीजनाकच तेच 2,500 तुमी करचे. 2,000चे ते यू शूड कंटिन्यू and keep it to 2,500, so तांकां ते स्टेडी इनकम मेळटले. आनी दिव्यांगाक जे तुमी मागता की तुमी मातशे एटलिस्ट बाय कॅटेगरी वायज आनी 1,000 रुपया तुमी वाडयात. आनी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी जे अडल्ट्स आसा जे तांकां 2,000 मेळटा ते 3,000 करा. भुरग्यांक जे 2,500 मेळटा ते 3,500 करात. आनी 90% जे डिसेबल्ड आसता तांकां जे 3,500 मेळटा ते 4,500 करा. सो ते 1,000 पासून तुमी तर वाडयले जाल्यार खूब फायदो जातलो ह्या लोकांक, बिकॉज तुमचो जो डिपार्टमेंट आसा तो सामको ग्रासरूट लेवल सामको दिव्यांगाचो म्हणजे अशे लोकांक पावता की दिव्यांगा सारके लोकांक, विडोजांक, सिनियर सिटीजन्सांक. सो तुमी इट इज अ डिपार्टमेंट वीच टचीज एवरीबडीज हार्ट. सो आनी आमी खूब वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट दॅट वी हॅव गॉट अ मिनिस्टर लायक यू who has transformed the department and has really transformed the department to such an extent that we can get to see such things and active results and immediate results thanks to you. Archaeology चे उलयता आसतना demand number 87, I would like to thank the Honorable Minister for Archaeology for
for approving the notification of Nanu's fort, rock carvings at Maushi and Krantivir Dipaji Rane's house at Kumarkhand as protected monuments and sites. सगळ्यांक खबर आसा चड वेळ घेवपाना. Nanu's fort वो आमच्या 70 भागान आसा आनी आमचे 17th century छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदिल्लो फोर्ट which later Dipaji Rane at the Rane revolt he took over the fort आणि वो आता right now is in not that great a condition, dilapidated condition. Already अर्ध काम जाल्लें आसा. मागता की आता तुमी already हांवें फायल मूव केल्ली आसा, जाता तितली बेगीन ती फायल एक्सपिडायट करून to ensure that the conservation, rebuilding and beautification, fortification, protection of the fort from the Madai river also. So from tourism point of view, heritage point of view, heritage tourism तर आमी आमच्या भागांत तर promote करपाक जाय जाल्यार it's important that we take this work up very fast. We have recently found rock carvings at Maushi. These are ancient rock carvings and they are located in the आमचे झरम्या river bay आसा जी dry river bed तातून ही they have found. पण पावस पडलो की they get submerged. So मागता की तुम्ही ते कितें तरी एक protection करचें rock carvingsचे and do a survey about this and जाता तितले begin again this is like a part of the heritage policy, so we can promote it for interland tourism. And once again I would like to thank you for notifying Krantivir late Dipaji Rane's house at Kumarkhand as a protected monument, because we all know his struggle for liberation of Goa. So आणि आमकां आनी एकदा एक पोर्चुगीज era police outpost मेळ्ळा जो माळोली मेळिल्लो आसा तो परत एकदा it's in total ruins. मागता की that also if it is notified by the department and that can be restored as a site where आमचे क्रांतीवीर तांकां थंय ह्या जेलीन घालिल्ले आशिल्ले and it's in a totally dilapidated condition. So हे लोकां कडेन हे पावपाक जाय. त्याच भशेन एक उबो गुणो म्हणून आमचो आसा सातेरी टेम्पल पर्यांचो. So ताकाय बी I have been informed that the department has initiated the process of drafting a heritage policy for Goa and which will cover the stone sculptures like Ubo Guno. Once again I thank the government and thank the minister for his proactive efforts and request him to formulate the heritage policy. आणि आमचे जे sites आणि artifacts आसा जे फाटल्या दिसांनी 800 coins बी मेळिल्ले to immediately take them as part of your heritage policy and create a hinterland tourism, heritage tourism for us. And once again I congratulate the Honorable Minister and your entire team and thank you, Speaker sir. Alesh Lawrence. Speaker sir, I rise to support the demands today. Social welfare agitators. I'll run through because she took more time and everybody is shouting here. Okay, DSS, everybody has said it has to be increased. It has to be increased. There's no way you can escape the increase. Because sir, first I want to congratulate him for the Purple Fest. Purple Fest has a lot of things for that. It's not easy. Successive governments say, I'm in the house. I'm grateful to my people for electing me. This is my 4th term. I have seen never anybody paying attention so much to the person with disabilities. I'm very closely associated to St. Vincent de Paul School in Kurtori. And I know what it is. And I was Saddamanta, Jeb, Awe Bapaik, Teso Burgizao, a special child job, Tenge Dukan Suk, Tanga Kotta. Only they know the troubles. It's not easy. That's why I allowed Honorable Member Divya to speak, because she knows what it is. So I am just telling the Honorable Minister, it is not that you have done a good fest. You have done a good fest. It is your circumstances that have made you reach there and at that time have a nice fest. Now do the best of it. There are small changes you can do. Like some money which is spent for programs, some programs which are not, I have seen programs where nobody is there. Try and get an act together. You have the whole year to plan next year. Make more effective use. The same money you spend, make more effective use. See that it reaches the special child. See that it reaches the person with disabilities. That is your challenge. Your challenge will be to see that the money spent reaches directly. Munche, you are in a place where you can take care of people
and you can take care of people well, that should be your motto. I have seen the trouble you have taken, I have seen the department the trouble has taken. It is immense. You have the whole year. Wasteful expenditure curtail kori. That is your challenge. And that you can start now. Don't wait for a long time. आता एक order येलो हा तुगेली from तुगेली एक order हा तुगेली हें वाडोवपाक, pension वाडोवपाक. You just see that the pension has been, it is a state versus Director of Social Welfare. And order एशमो हा की तुगेली pension 6,000 kurpak for 40%. 4,000 kurpak, 4,000 kurpak people with 40% disabilities. Tugele Directorate of Now, what I am suggesting to you, just execute this. You have ample space. Don't say that there is no money there. You can make money less somewhere else and do it. Please do it. It will be a feather in your cap. Take it as a challenge. Don't delay it anymore. People of disabilities are looking at you. They look up to you. They look up to the directorate. Do it. Don't waste time. If you can make an announcement today, please do it. We will support you wholeheartedly. Nobody will even question your decision. It is so good that you take a decision. Deputy Director of Social Welfare is not available in Margao office. Just see that he is available. Widows pade hai. During COVID time, there are widows who have lost their husbands, who have lost Tanka, DSS, and social welfare tugeli widow scheme. Doni diuba medal. There are people who suffered the most. Almost now 3-4 years have passed. Thank art effects after 3-4 years. Whole 3 or 2 they manage. Speaker sir, time bound to geli disbursement online site DSS status dakopak online iche kori. Show the status whatever it is. 2 person meta 1 person meta log ravta but ek status sign. तो reject जाता ते online तक status में नहीं. Audit of social welfare building to गेले just do one audit. It is in see the condition of the building. Senior citizen cards to गेले holder उत्ताई. They should not be on hold. See that they are done. They see that they are taken care of. Ada person with ada to गेले last just we want something from you today for special children. That is the must. I think social welfare as you can take your time, but this is most important. Director of Archaeology, to get old palace hotel to get Inga Murmugao. See that it is notified and see that Master fast kar expedite. I know you have gone there. He is taking up the issue. Exposition of St. Francis Xavier. See what you can do. There are a lot of archaeological site hai. Make them open for public. Make toilet facilities. And we are very disturbed by what has happened in France. How our religion has been tarnished. See that nothing like that happens. Pay attention and focus to it. You are Director of Social Welfare is the first person who should bring to the light if anything such thing happens. Structural audits of monuments. Monuments such as structural audits. See that they are done. Tomorrow one monument should not fall in your tenure and you have not done anything. It will go on record that during your tenure it has not gone on record. Director of Kumdad Records, Department of Archives building, shift kela. People are having problems going there. See that the building is repaired fast. Shifting of old Kumdad records, see that they are done properly. Kumdadi records munte, other lands grab and sogil zata. You should not be a part of you should not be a conniver in those things. Try and take out your name by doing it fast. Safeguarding Kumdad building, Kumdad records hai pade, tei kada ne kor, modgwa hai te kada and safe kor. There is one case of when you are talking of jobs to empowerment of disabilities. There is one case of a person who is in the forest department. Question dila to the department and dila ki tek kai na kamo kasle facility na kai. He has been appointed on a person with disabilities. Tek ki wheelchair rahe. Department and question guideline Visar Park Forest Department. Forest Department munta kai na kan they are misguiding you. See, they want a chair, they want something, they want a special chair. I will give you the name now, Anikarna. Ani Department of Personal Disabilities Kotasana, I know it is school size, special school size. I have been on record Ulopak Education Department and Tekizai Tendi Modpa. My request is to assess all the schools, see what they want. If they want something, give it. Don't even bother about it that you need to tender. Ingazai Tullek Zata, assembly ki
टेंडर जायना आनी कितें जायना हिंग तुका कोण विचारपा ना. See that you execute it. It is beyond your, you should be able to go beyond. See, this is a department where it is a social welfare department, which is the must. You have to see that, Speaker Sir, the Minister has to make sure that this has maximum effect to the end user. With this, I think I will not take, I have, my time you can adjust with this. Thank you, Speaker Sir. Rudolph Fernandez. Speaker Sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker Sir, demand number 45. हर काही वेळाचेर उलयतना स्पीकर सर सांगपाचें की हे डॉक्युमेंट आमचे ओल्ड पोर्चुगीज टायमायल्यान तेजे आदले पासून खूब डॉक्युमेंट जे आमच्या लोकांचे आहा लोकांच्या घरांनी हे आमी सांबाळपाची चड गरज आहा. तशेंच आमच्या डिपार्टमेंटान आर्कायव्जान हे डॉक्युमेंट आहा तेजे स्कॅनिंग करूंक जाय. तेका लागून हांव म्हाजें सजेशन आहलें की एक बरें व्हडलें वेअरहावस अशें फायर प्रूफ वेअरहावस वीथ लॉकर आनी तेका फ्लोर आसूंक जाय, एटलिस्ट 10 तरी फ्लोर आसूंक जाय वीथ लिफ्ट आनी सारके कंप्युटरायज सगळे स्कॅनिंग बा करून अशें चड गरज आहा आमचे हे डॉक्युमेंट सांबाळपाचे. आनीक म्हाका गॅरंटी आमचो ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर बरो आसलो बरो तेका फावो डिपार्टमेंट तेणें बरें काम तेणें हातीन घेतलेलें आहा. तशेंच स्पीकर सर मोबायल स्कॅनर वॅन हो एक इम्पॉर्टंट आमच्या गोंयान आमच्या सिनियर सिटीजनाक आनी आमच्या गोंयकारांक हो चड इम्पॉर्टंट. आमच्या घरांनी आमच्या एन्सेस्ट्रल घरांनी ओल्ड डॉक्युमेंट आहा, व्हडले व्हडले प्लॅन आहा, ते प्लॅन लुकटाचे आसता आनी ते पिड्यार जाता घरांनी. तेका तेंकांय जाय तेजें स्कॅनिंग केलेलें जावं तेजी झॅरॉक्स मारलेली. मात इतले पेपर तेंकां खूंय पणजे वयतले जावं दुसरे कडेन स्कॅनिंग करपाक वयतले म्हळ्यार तेंकां भिरांत दिसता. तेका लागून हो वॅन चड इम्पॉर्टंट. घराघरांनी हो वॅन आसूंक जावं स्कॅनर जाय तशें तेंचे डॉक्युमेंट स्कॅन करपाक. तशेंच व्हडले झॅरॉक्स मिशीन तेंचे व्हडले प्लॅन हें करपाक झॅरॉक्स करपाक. आनी ही चडांत चड इम्पॉर्टंट गरजेची वस्त आनी तेंच्यान तेंकां चार्ज करूंक जाता. हें एक इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता आमच्या गोंयान हें जाय कित्याक खुबशे लोकांक त्रास जाता झॅरॉक्स मारता तेन्ना. तशेंच सोशल वेलफेराचेर उलयतना हांव मिनिस्टराक चड वालो दिता. बऱ्यांतली बरी देवदर्शन स्कीम हाडली तेणें आनी आमच्या ऑनरेबल सीएमान. आनी इतल्या बरी स्कीम कितें आसता जेन्ना आमचे जाणटे जावं वडील आमचे केन्नाय भायर वचूंक सोदता पयशे आसले म्हणून जायना. केन्ना कितें आसता तेंकां एकठांय वचपाक तेंकां उमेद आसता कित्याक तेंचे शेजारी आसता तेंची फॅमिली आसता. आनी जेन्ना आख्खो वाडो एकाच कंपार्टमेंटान वयता आनी तेन्ना तसलो तेंच्या लायफाक तेंचो उगडासो केन्नाच वयचो ना. ही बऱ्यांतली बरी स्कीम आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हाडल्या. ही अशी चालू दवरची आनीक जात कात भेदभाव पळय नासतना सगळे आमचे वालांकानी तशेंच आमचे तिरुपती जावं राम मंदीर जावं आमचे अजमेर जावं हाजी आली अशें तर आमी तर सगळ्याक स्किमीक कोता जाल्यार सगळ्याकूच करपाच्यो आनी ह्यो फॅसिलिटी दिल्यार केन्नाच स्पीकर सर आमच्या मिनिस्टराक विसरपाचें ना. तशेंच स्पीकर सर आनी कितें जाता जेन्ना हे देवदर्शन स्किमीक जेन्ना आमचे लोक वयता कितें आसता तेंचे गायड आसता ते ट्रेनीनी ते गायडांक आमच्या लोकांची खबर आसना. आमचे लोक डेलिकेट आनी तांकां रिस्पेक्ट दिवंक जाय. आमचे जाणटे आसता म्हणजे एल्डरली सिटीजन आसता आमचे सिनियर सिटीजन ते कितें करता एक पाट तेंचेर चावता बा आनी तांकां सांगता लायनीन राबा अशें जावंक कान्ना. ताका लागून इम्पॉर्टंट एक आमचो गोंयचे गायड तेंच्या बाराबर वचोंक जाय कित्याक हे गायडांक आमच्या गोंयकारांची कांय खबर आसना. ते एक काम करीत जाल्यार आनीक बऱ्याक पडटलें कित्याक बऱ्यांतले बरें इतल्यो फॅसिलिटी म्हाका दिसता कोणेनूच केन्ना दिवंक नासलेल्यो. आमचे AC रूम आनी तांकां जाय थंय जेवण आनी अशें बेडरूम सेपरेट फॅमिलीक हें बऱ्यांतलें बरें काम आमच्या मिनिस्टरान केलेलें आहा. तशेंच आमचे स्किमी जे अटल आसरा ही सदांच आमचो मिनिस्टर टायम टू टायम दिता. तशें एकूच म्हाजें मागणें आहा की ग्रह आधार कितें आसता स्पीकर सर हे पयशे खूब आदीं येताले. हे आतां पयशे पळय येताले चड आदले आनी आतां सगळी म्हारगाय वाडलेली आहा आनी इतली म्हारगाय वाडल्या सगळेच वस्तू डबल जालेली आहा. तेका लागून हांव मागता की हे पयशे डबल करचे एटलिस्ट 5,000 तरी मेळोन दी तेंकां कित्याक ते 2,000 ते कित्याकूच पावना. तेका लागून ते मातशे वाडोवचे. तशेंच स्पीकर सर रिवर नॅविगेशनाचेर उलयतना म्हाका सांगपाचें आहा की ह्यो आमच्यो फेरी ज्यो बोटी आहा ह्यो आमच्यो ओल्ड मॉडल जालेल्यो आहा आनीक टॉयलेट तेंचे बरे फॅसिलिटी ना. बरें कोण डिसंट मनीस वयतलो जाल्यार ते टॉयलेट मातशे बरें जावंक जाय. तेका लागून म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहलो की बऱ्यांतले बरी एक फेरी बांदपाची न्यू फेरीज आनी तेका फर्स्ट फ्लोर वाचोंक जावं. सकला
सगल्यो गाडयो वा धरपाच्यो वयर बसपाक करपाचे आनी बऱ्यातले बरें टॉयलेट आसूंक जाय डिसंट आसूंक जाय तशेंच एक कॅन्टीनूय धरूंक जाता तुज्यान असल्यो तर फॅसिलिटी केली जाल्यार बऱ्यो कित्याक अश्यो फेरी आमचे चड ना आख्ख्या गोंयान कित्याक हें तर केलें जाल्यार हे तुजे बुगडासाक हे उरतले सगळ्या लोकांक हें बऱ्याक पडटलें आनी नायट फॅसिलिटी दवरूंक जाय एक मनीस पासून तर एके सायडीक उरलो पलतडे जाल्यार तेका पासून हाडपाची फॅसिलिटी सारके फूल आमचे आसूंक जाय तशेंच डिसेबल्ड चायल्डाचेर उलयतना कितें आसता बऱ्यातले बरें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान पर्पल फेस्ट केलें वर्ल्ड फेमस आतां तुजे पळोवन खुबशे दुसरे स्टेटी करपाक लागल्या दुसरे आमच्या कंट्रीच्या भायर पासून व्हडले आतां प्रोग्राम करपाक लागल्या हें एक बऱ्यातलें बरें काम केलेलें आहा तशेंच डिसेबल आमचे चायल्ड आसता तांकां जॉब्स मेळोंक जाय तांकां फॅसिलिटी मेळोंक जाय आनी चड करून स्पिकर जाता कितें जेन्ना एक मनीस डिसेबल आसता जर एक चेडूं आसता जावं चेडो कितें आसता एक एक पाट ताका माय आसता थोड्याक पांय आसना आनी जेन्ना एक माय धर तेजी त्या भुरग्याक आतां पळयता जाल्यार तेच्यान कशें कामाक वचोंक जाता तेन फूल डे तेच्या बरोबर रावचो पडटा एक एक पाट डिसेबिलिटी अशी आसता की तांकां 24 hours तेंच्या बरोबर रावचें पडटा ताका लागून स्पिकर सर इम्पॉर्टंट म्हाका आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक जाय जो कोण मनीस पळयता त्या भुरग्याक ताका इम्पॉर्टंट एक कितें सॅलरी वा कितें मेळोंक जाय कित्याक तो आपलें सगळें सोडून तेच्या फाटल्यान रावता कित्याक तो तर कामाक गेलो ताका पळोवपी कोण आसना तशी एक बायल आसता तर बायलेक जर एक डिसेबल एक भुरगें आहा जाल्यार ताका ही फॅसिलिटी दिवंकूच जाय कित्याक ना जाल्यार हांवें पळयलां अशे खुबशे लोकांक त्रास जाता आनी तेंच्या घरांत सारके पयशांक तांकां खूब प्रॉब्लम जाता अशें जावप कारण ना तशेंच तांकां तेंच्या घरांनी डिसेबल घरांनी ऑफिसर तेंच्या घरांनी वचोंक जाय कित्याक एक एक पाट कितें आसता आमी तर तांकां बरेंपण दाखयत ती डिसेबल तांकां तेंच्या लायफान कितें कांय ना ताका लागून आमी तांकां हॅपिनस दिवंक जाय आनी आमी तें दितले जाल्यार तेंच्या घरांनी वचपाक जाय तांकां मेळोंक जाय आतां एज ए MLA जावं पंच जावं सरपंच पण तेंच्या बरोबर वचोंक जाता तशें वचोन तर आमी तांकां फॅसिलिटी दीत सगल्यो फॅसिलिटी चडश्यो तेंच्यो सर्टिफिकेटी जावं स्किमी हे तर फास्ट फॅसिलिटी जर तांकां दिल्यो जाल्यार हें तेंच्या लायफान एक कितें बरें जातलें आनीक म्हाजी चड उलयना स्पिकर सर मागीर काबार करता थँक्यू स्पिकर सर Honorable Member Dr. Chandrakant Shetty. स्पिकर सर आज हांव उबो रावल्लो आसा जे डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन सगळ्यात पयलीं जशें सगळे आमच्या हॉनरेबल MLAन आमच्या मिनिस्टराक प्रेज केला की पर्पल फेस्टिवल हांवूय म्हणजे तांकां प्रेज करता इनफॅक्ट आमच्या हॉनरेबल मिनिस्टरान जेन्ना पासून ही डिपार्टमेंट घेतला दिव्यांग भुरग्यां खातीर खरोच इम्पॉर्टन्स आयला तांचे फॅमिली खातीर इम्पॉर्टन्स आयला आनी खूब बरें काम केलां तांणी तांकां तांचें अभिनंदन करता की तांच्यांनी ते स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर सुरू केला आनी प्रायम मिनिस्टर देवांश केंद्र सुरू केला आनी हे तांच्यांनी अंदू ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाक सुरू केल्लें आसा ह्या भुरग्यांक एकूच प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आसा ज्या भुरग्यांक आयडेंटिफाय करपाक ते डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जावपाचो हो इशू आसा आनी ही जर सर्टिफिकेट घेतलो जाल्यार तांकां ते मेडिकल बोर्डाक वचचें पडटा आनी तांकां जर अपॉयंटमेंट घेतली आनी त्या दिसा जर डॉक्टर ना जाल्यार परत तांकां तो अपॉयंटमेंट घेवपाक परत एक 7-8 म्हयने लागता सो सर्टिफिकेट ही गावपाक तांकां खूब डिफिकल्टी आसा म्हजी हाका मुख्यमंत्र्याक आनी मंत्र्याक रिक्वेस्ट आसा की एटलिस्ट ह्या दिव्यांग भुरग्यांची सर्टिफिकेट घेवपाक काय इशू जावंक जायना तांच्या खातीर जाय जाल्यार स्पेशल बोर्ड फ्रिक्वेंटली अपॉयंट करपाचो आनी तांची जी सर्टिफिकेट आसा ती बेगीन दिवपाची सो दॅट तांकां जे फॅसिलिटी गावतात ते बरें गावतले तांकां ते एक आयडेंटिफिकेशन नंबर गावतलो ही एक खूब गरज आसा तुमी खुबशे इम्प्रुवमेंट केल्ले आसात दिव्यांगा खातीर वी आर थँकफूल टू यू आमचे सबंद गोंयचे लोक तुमकां थँकफूल आसा मना पासून हे जर थोडे आनीक चेंजीस केले कित्याक हे जे पॅरंट्स जे कितें सफर जाता त्या पॅरंट्साकच खबर आसा दुसरी म्हजी रिक्वेस्ट आसा बाकीच्या स्टेटींनी जे भुरग्यांचे म्हणजे दिव्यांग भुरग्यांचे पॅरंट आसा आनी दे आर वर्कींग जाल्यार तांकां वर्कींग अवर रिलॅक्सेशन दिता कामा कडेन गव्हर्मेंट जॉबा कडेन म्हणजे बाकीच्या लोकांक कशें आसता वर्कींग अवर जर दिसाक एक बाबा 8 वरां की 9 तांकां कमी दिता सो दॅट दे कॅन स्पेंड मोर टायम विथ दियर दिव्यांग भुरगे सो बाकीच्या स्टेटी ऑन पार विथ अदर स्टेट गोवा गव्हर्मेंट should न्ही मस्ट गिव रिलॅक्सेशन टू दीस डिसेबल भुरग्यांची आसा दिव्यांग भुरगीं आसा तांच्या पॅरंटाक दिवपाकूच जाय इतले तरी आमी करूं शकता आनी गोंयान म्हणटा ती खंयचीय स्कॅम इंट्रोड्यूस करपाक किंवा ताचो फॉलोअप करपाक डिफिकल्ट ना बींग गोवा इज अ स्मॉल
खंयची पायलट स्टडी करूं येता त्या खातीर गोंयांत हे सक्सेसफूल जाता. सो म्हजे दोन डिमांड आसात, एक सर्टिफिकेशन आनी त्यांच्या पॅरंटांक रिलॅक्सेशन दिवपाचे खूब गरज आसा. म्हाका दिसता सध्या आमी अरावंड 19,000 दिव्यांग भुरगे आयडेंटिफाय केला. प्रोबेबली दीस मायट बी जस्ट द टीप ऑफ आयसबर्ग, देर मायट बी मोर बिहायंड इट जे तुम्ही आयडेंटिफाय करूंक ना आनी ऑन रिकॉर्ड ना ते. दुसरें म्हणटा ते वतना हांव सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे वता. सगळ्यात पयलीं सगळ्यांनी जशें सांगलां ती अटल आसरा योजनाची खुबशीं पेंडींग आसात, ते प्लीज मातशी क्लियर करात सर, कित्याक हे जे अटल आसराचे जे एप्लिकेशनां केल्या ते खरोखरच आमचे गरीब भाव आसात, या तांकां ते एप्लिकेशन करपाक सगळे पेपर जाय. सो हे गरीब आसात म्हणून तांच्यांनी एप्लाय केला, सो तांची करपा जाय. दुसरी एक स्कीम आसा ती बचपन स्कीम आसा. ही स्कीम न्ही जांकां ज्या भुरग्यांक पेरंट्स ना ते, सो ह्या स्किमीचो मातसो तुम्ही पंचायती मार्फत म्युन्सिपालिटीमध्ये अवेअरनेस करा. अशी म्हज्या म्युन्सिपालिटीन हल्लीच म्हाका एक 3 महिन्या पयलीं एक भुरगे नोटीस जाले. त्या भुरग्याचो फक्त बापूय आसलो आनी तो एक्सपायर जालो आनी भुरगे 12वेक आसा आनी त्या भुरग्याच्या आतां ते 12वेक आसा म्हणजे फुडले शिक्षणाचें इम्पॉर्टंट आसा. फॉर्च्युनेटली म्हाका कळ्ळें आनी ह्या आमच्या संस्थेन त्याची सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला. ताचें फूल शिक्षण जाय सगळं आमी खर्च करतले, पूण सरकारान असल्या भुरग्यांक आयडेंटिफाय करून तांकां फूल असिस्टंट करपाचो. सगळ्यांनी जशें सांगलां ती दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम ही 2002 सुरू जाल्ली आनी तेन्ना 500 रुपया दिताले. 2007 म्हाका दिसता ती 550 ना 2002 500, 2005 750 रुपया, 2007 1000 आणि मागीर 12 2000. सो आता 2012 आणि आता 2024 आमची सगळ्यांची सॅलरी वाढल्या. मिनिस्टर सर तुम्ही त्यांना आमदार आले, तुमची सॅलरी त्यांना आणि आता पळयात कितलो डिफरन्स जाला तो. हांव जॉईन जाल्याक आनी आतां सुद्दां आमची सॅलरी खूब वाडल्या. सो वॉट आय मीन टू से प्रपोर्शनेट इन्क्रीज जावन, कित्याक खरेंच सांगूंक कितकेशे लोक हे तुमच्या DSSच्या पयशाचेर रावतात आणि ती जर ही केन्ना चुकोवन लेट जाली मेळना जाल्यार ते खरेंच सांगता बाकीचे आमदार ते ऑफिसान येतात मेळोंक ना म्हणून आनी तांकां आमकां मागीर दिवचें पडटा. दिलें म्हणून काय वायट दिसना, बट दे रियली सर्वायव ऑन दीस. हांव थोड्या पेशंटांक वळखता ते सांगता तूं खंयचे पयशे हाडले, 5-6 म्हयन्याचे जमयले आनी आपूण ऑपरेशनाक घेवन आयले म्हणून सांगतात. सो प्रोपोर्शनेट इन्क्रीज इज अ मस्ट आनी तुमी अमेंड अशेंच करपाक जाय की बाबा जसो प्रोपोर्शनल ग्रोथ जाता बाकीचे ह्या पयशान जावपाक जाय. कित्याक आमी आतां लोकांक कशें आसा ही खबर आसा, ही स्किमीचेर आमी जगता म्हणून. म्हाका खबर आसा खुबशे फावटी तेन्ना स्वर्गीय मनोहर भाईचें नांव घेताले हे स्किमी खातीर, कित्याक तो आसा आमचो एक पूत आनी तो पयशे धाडटा त्याचेर आमी जगता, इतलो विश्वास आसलो. तो विश्वास परत क्रिएट आसा, विश्वास आसा ना न्ही. पीपल रियली एप्रिशिएट दिस स्कीम. स्पीकर सर, हांव आमच्या मिनिस्टराचे खरेंच आभार मानता की आमकां त्यांनी हल्लीच एक उमीद सेंटर आमच्या एके पंचायतीक दिला. सगळे त्यांनी फॉर्मॅलिटीज करून घेतल्या. ॲक्च्युअली येस हांव चड उलोवचो ना, फक्त पॉयंटा. दुसरें एक आसा न्ही, तुमच्या आमच्या आर्किव डिपार्टमेंटान सगळे रिकॉर्ड आसा. तशें पयशे जाल्यार स्पीकर सर मिनिस्टरा कडेन सगळीं बरी खातीं आसात गरीब लोकांक मदत करपाची आणि एकदम ते SIT बी जाता ते त्याच्याच डिपार्टमेंटांतल्यान सुरू जाता. त्या आर्किवांतल्यानच पेपर बी सगळे वतात आणि थंयच्यान ती मागीर सगळी SITची सायकल लँड ग्रॅबिंग बी सुरू जाता. सो त्या खातीर ह्या डिपार्टमेंटात तुमचे जे रिकॉर्ड आसा ते मेंटेन आणि प्रिजर्व करा, डिजिटायझेशन करा, मायक्रो फिल्मिंग करा, कळ्ळें न्ही. वॉट एवर यू यूज द लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी सो दॅट लोकांची प्रॉपर्टी म्हणजे तुम्ही सगळ्या लोकांची प्रॉपर्टी सेव्ह करतात. नाजाल्यार ते कोण कोण एक पेपर व्हरून ते परत ते SIT सुरू जातले. सो खूब इम्पॉर्टंट आसा. आर्किओलॉजीचेर उलोवपाक म्हज्या मतदारसंघाच्या अपोजीट म्हणजे पेडण्यान आमचो हळर्णा फोर्ट आसा तो मेंटेन करपाक जाय, खूब गरज आसा. म्हज्या जस्ट मतदारसंघाच्या बरोबर म्हज्या मतदारसंघान हांव तुमच्या डायरेक्टरा कडेन 2-3दा उलयल्लो, तो बिजी रावलो म्हाका दिसता. एक 2-3 न्ही हे आसात हेरिटेज टेम्पल आसा, वागले देवस्थान, लक्ष्मीनारायण टेम्पल. एकूच मिनट घेता. सो ही जे स्ट्रक्चर आसा ते तुम्ही हेरिटेज सायट म्हणून ते नोटिफाय करा आणि मेंटेन करात. आणि म्हाका एक वतना एकूच तुमची हेरिटेज जी पॉलिसी आसा ती प्रोटेक्ट ओल्ड स्ट्रक्चर आणि हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स ताचेर तुम्ही मातशें क्लियर येवपाक जाय. केन्ना जातले अजून पर्यंत म्हाका दिसता स्पीकर सर तुमची हेरिटेज पॉलिसी जावंक ना तुमची. सो ताचेर तुम्ही क्लियर येवपाक जाय केन्ना करतले. तुम्ही म्हाका दिसता लास्ट टायम म्हटलेल्यात की देवळां तुम्ही हे करतल्यात
जी पयलींची देवळां ती तुमी हेरिटेज हितून केल्यात म्हाका दिसता 19 देवळां इफ आय एम नॉट मिस्टेकन तुमकां खबर आसतली ताचेरय तुमी क्लियर येयात कितें करतलेत ते म्हणून तुका नाजाल्यार ते कशें आसता आमी सांगून वता मेन म्हणजे म्हजो हेचो सांगपाचो जी डिसेबल्ड भुरगीं आसात त्यांच्या पॅरंटाक तुमी रिलॅक्सेशन दिवपाक कितें चेंजीस जाय ते कशें करपा जाय ते तुमी करून घेवचे पूण बाकी स्टेटा म्हणून इट इज अ मस्ट हांव पोरूं हे सेंटेन्स डिमांडान उलयल्लो पोरूं हांव पेपरय घेवन येयल्लो केरला गव्हर्मेंटाचे जाल्यार म्हाजे कडेन पेपरय सगळे काडलेले आसा तांच्यांनी कशें रिले हे प्लीज करपाची एक रिक्वेस्ट आसता आनी म्हाका आज तुमी ह्या हेचेर आज तुमी म्हाका डिमांडाचेर ह्या गोश्टीचेर एश्युरन्स दिवपाक जाय देव बरें करूं म्हणटा Honorable Member Sri Sankalp Bamodkar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 89. Saglank Pahili, I would like to congratulate our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and Honorable Minister for Social Welfare, Sri Subhash Phaldesai, for successfully organizing International Purple Fest 2024 to showcase the talent of persons with disability through engaging performance in music, dance and entertainment. खरं स्पीकर सर एक बऱ्याचो बरो उत्तम एक फेस्टिवल जालो जो इंटरनॅशनल म्हाका दिसता असो म्हाका दिसता खंयसरूच जावन नासलो खंयच्याच देशाक सुद्दां केन्ना जावन नासलेलो वर्ल्डान जो फर्स्ट टायम आमचे मिनिस्टरान वा गोंयान करून दाखयलो आनी हेजी वाह म्हाका दिसता सगळ्यांनी अख्ख्या जगान केल्लेले आसा इवन आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीनूय तेजी तोखणाय केल्लेली आसा स्पीकर सर तशेंच परत एकदां हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराचे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट क्रिएट केल्लेले आसा एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD म्हणून with an aim of empowering, providing equal opportunity for the growth and development of the disabled person so they can live safe and dignified life. हेजी खरंच गरज असलेली म्हाका दिसता केन्नाच असो डिपार्टमेंट स्पेशल डिपार्टमेंट जावन आसलो जो क्रिएशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या आमच्या मंत्र्यान केल्लेले आसा हेजे म्हाका दिसता चडांत चड बेनिफीट हे आमच्या दिव्यांग भुरग्यांक जातले स्पीकर सर हांव मुद्दाम हांगा सांगपाक सोदता हावजान की खुबशीं अशीं आमची भुरगीं आसा जी दिव्यांग भुरगीं आमी म्हणटा आनी तांकां खंय तरी इन्स्पिरेशन दिवपाक तांकां कोण तरी फाटल्यान जाता म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या गोवोरमेंटान तांकां इन्स्पायर करपा लागून डिफरंट प्रॅक्टिसीस ते यूज करता ते करीत आसा बट हालींच हांव एक पिक्चर पळयतालो स्पीकर सर जे न्यू मुवी येयला सद्या श्रीकांत म्हणून मिनिस्टर सराक खबर आसतलें हे एक दिव्यांगाच्या बाबतीनूच मुवी आसा खूब इन्स्पायर करपाचें मुवी आसा आनी तेजे भितर तो भुरगो जेन्ना जल्माक येता तेन्ना ताका दोळ्याक नासता ताका तेजी सगळी फॅमिली ताका सांगता ह्या भुरग्याक धरून तुमी तुमची लायफ पिड्ड्यार करतली ताका खंय तरी हें कर बट तेजी आवय बापूय खंय तरी ते लोकांचें आयकनासतना ताका ल्हानाचो व्हडलो करता आनी तेजी एक इतल्याची बरी स्टोरी आसा कित्याक ती खरेंच पळोवपा सारकी आसा हांव मुद्दाम सांगपाक रिक्वेस्ट करता ह्या हावजान कितें अशें मुवी आसा श्रीकांत मुवी ते आमच्या ह्या लोकांच्या मदीं दिव्यांग भुरग्यांच्या मदीं तेंच्या पेरंट्सां मदीं आमकां गोवोरमेंटाच्या थ्रू फुडें व्हरपाची खरीच गरज आसा कित्याक ही रियल स्टोरी आसा जी आमच्या त्या भुरग्याची जी आयज तो वर्ल्डान येदो व्हडलो बिझनसमॅन जाता कित्याक तेज्या लागून कितलेशे सायन्स स्ट्रिमीन लोकांक एडमिशन मेळनासलें दिव्यांग भुरग्यांक तांकां थंयसर मेळपाक लागलेलें आसा हेतेनूय एग्जाम्पल स्टार्ट केल्लें आसा इट इज अ ब्युटिफूल मुवी श्रीकांत सो हांव मागता की ही जाता तितले प्रमोट करपाक आमी प्रयत्न करपाचो तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू स्पीकर सर I would request the minister to conduct a taluka level camp for the person with disability to receive aid and appliances under ADIP scheme of assistance to person with disability for purchasing fitting of aids appliances as done in the past. पयलीं हे जातालें सो आतां म्हाका दिसता हे खंय तरी म्हाका दिसता बंद आसल्या कारणान हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की एवरी तालुका लेवल हो कॅम्प जावचो म्हणून तशेंच आमचे ह्या भुरग्यांक लागून आनी स्पेशली आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे PWD म्हणटा आमी ते शॉर्ट फॉर्मान तांकां रिजर्वेशन फॉर जॉब्स इन डिपार्टमेंट हे कंपल्सरी करचे आसलेले सगळे डिपार्टमेंटान हेंच्या लागून जॉब्स कंपल्सरी जावचे ensuring all the government department, commercial building, etc. are equipped with ramp and lift for assistance of person with disability. कित्याक खूब कडेन आमी पळयता डिपार्टमेंटान जेन्ना हे लोक वयता तांकां थंय वयपाक मेळना कित्याक लिफ्ट ना म्हणून तांकां तेंचे कडेन उलोवपाक मेळना चीफ ऑफिसर जावं मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर सो अशी जी बिल्डिंग आसा हेंच्या लागून स्पेशल प्रोविजन करचे परत एश्युरिंग मंथली फायनान्शियल असिस्टंट
जे आमी दिता जे लोकांक लागून जे आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी अंडर DSS स्किमीचे तांकां विदावट डिले तांकां एवरी मंथ तेंचे जे आसा पळय ते फायनान्शियल असिस्टंट मेळचे, कित्याक ती खुबशी कंप्लेनी आसा कित्याक आमकां एवरी मंथ मेळना म्हणून. फॉर द पर्पज ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड सेल्फ रिलायन्स ते हांकां खंय तरी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाक लागून आमचो खंयसून तरी सपोर्ट. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन, आमचे सड्याचेर मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा, पयलीं आमचें ऑलमोस्ट स्टार्ट जावपाचें आसा. हे मार्केट कॉम्प्लेक्सान खुबशीं शॉपां आसा आनी भितर व्हडलीं शॉपां आसा, हॉलूय आसा. हांव मागपाक सोदता मिनिस्टरा कडेन तुमी एक तांकां लेटर बरोवन एक थोडीं शॉपां हे आमच्या भुरग्यांक लागून, हे दिव्यांग भुरग्यांक लागून जर प्रोविजन केलें ते स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाक लागून म्हाका दिसता थंयसर ते आपलो स्वताचो धाकटोसो बिझनस करूंक शकता, कितें करूंक शकता, जांकां आयज ते बेकार घरा कडेन आसा बट तांकां खंय तरी काम करपाची एक उमेद आसा. अशें जर तुमी कितें प्रोविजन केलें आनी हांगा एक 2-3 शॉपां जर काडलीं नाल्यार एक हॉल दवरलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता हे आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे दिव्यांग भुरगे आसा पळय, कित्याक आमच्या थंयसर 2 स्कुलां आसा. हे 2 स्कुलान खुबशे भुरगे थंय येता आनी आतां तेंची SSC जावन थोडे 12 जावन घरा कडेन आसा. सो असले भुरग्यांक जर आमी प्रमोट करतले जाल्यार हांगा कितें तरी तुमकां ओपन दवरचें पडटलें. त्याच प्रमाणे खुबशे अशे जे डिसेबल भुरगे आसा आनी ते घरा कडेन आसा आनी तांकां टायम टू टायम तांकां GMC हॉस्पिटलान नाजाल्यार दुसऱ्या हॉस्पिटलान वयचें पडटा फॉर मेडिकल तांकां दाखोवपाक लागून, एसिस्टंट घेवपाक लागून. आनी तांकां खंय आसा खुबशे गरीब भुरगे आसात, तेंची पेरंट्सांक एफोर्ड जायना. सो तेज्या लागून हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की एक एम्बुलन्स नाजाल्यार एक स्पेशल व्हेकल हो एक खंय तरी प्रोविजन करपाचो, तेजेर एक लागून एक नंबर घालपाचो आनी तांकां कोणाक गरज आसा तांकां बाबा तो नंबर मारलो काय तांकां ती गाडी त्या दिसा मेळटली अकॉर्डिंग टू द एवेबिलिटी ऑफ द व्हेकल. सो हेज्या लागून एक हांव मागता कितें आमचे मिनिस्टर साहेबान स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 57 सगळे जाण हांगा उलयले स्पिकर सर कितें जे डिले जाता मंथली डिसबर्समेंटाक लागून आनी बाकीचे हो इश्यू आसा तो म्हाका दिसता खंय तुमी जाग्यार घालतले. परत एकदां तुमकां सांगपाक करपाक सोदता हांव सम ऑफ द ओल्ड बेनिफिशरीज अजून पर्यंत जी ओल्ड बेनिफिशरीज आसा पळय तांकां अजून पर्यंत मंथली एसिस्टंट जो 2000 मेळटा ते 2 सोर्सासून मेळटा. एक 1000 रुपीज मेळटा ते LICसून मेळटा, एक 1000 रुपीज मेळटा ते सोशल वेलफेरा कडसून मेळटा. सो हे दोनी डिफरंट सोर्सांसून मेळ्ळ्या कारणान तांकां तो ट्रॅक धरपाक मेळना आनी ते डेली कंप्लेन घेवन आमचे कडेन येता की आमकां 1000च मेळ्ळा म्हणून. सो हे खंयचो तरी 1 सोर्साच्या अंडर येवंक जाय आनी सगळ्यांनी हांगा डिमांड केलेलो आसा की हे इन्क्रीज जावंक जाय. जे 2000 दिता ते 3000 कोण 5000 म्हणटा बट गव्हर्मेंटान कितें तरी आयज इतली म्हारगाई वाडलेली आसा हे खंय तरी इन्क्रीज जावपाची आसा. एक एटलिस्ट एक 3000 तरी जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे पयरूच हांवें 0 आवर्साक मेन्शन केलेले जी विडो आसा ताका दोनूय स्कीम लागता म्हणून, जी आमची DSSच्या अंडर येता दोनूय स्कीम आसा पळय ती लागता, गृह आधारूय लागता आनी DSS स्किमूय लागता. जे पर्यंत ताचो चेडो 18 वर्साचो जायना बट जे थोडी विडोज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा तांकां चेडो अजून 18 वर्साचो जावना बट तांकां एकूच स्कीम घेवपाक लायतला. दुसरी स्कीम तेंची रिजेक्ट केलेली अशें ते हांवें मिनिस्टराक सांगलेलें आसा आनी मिनिस्टरान सांगलें तेजेर तो बाबतींत पळयतलो म्हणून. There are still pending cases of ex-gratuitous financial aids to the family of victim of COVID-19 from Murmugaon constituency. I request the minister to kindly sanction them at the earliest. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर देवदर्शनाच्या बाबतींत सगळे जाण उलयले. हांवूय सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक ही खरंच एकदम उत्तम स्कीम जी हाडलेली आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय आख्ख्या गोंयच्या लोकां कडसून बरो आशिर्वाद मेळ्ळो आसा सगळ्यां कडसून, आमचे स्पेशली जाणटे लोकां कडसून. कित्याक एक तांकां जे लायफान ते केन्ना देवदर्शन करूंक शकपाचें न्हू, तिरुपतीचें जावं शिर्डी जावं आमचे वलंकनीचें जावं हे फक्त आमचे गोवोरमेंट अंडर लिडरशीप श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमच्या मिनिस्टराच्या अंडर ही बऱ्याची बरी स्कीम देवदर्शन जाली आनी तेज्या लागून ते स्किमी भितर खंयच्याच मनशाक 1 रुपयाचो खर्च ना. म्हणल्यार सगळे आमचे गोवोरमेंटान प्रोवायड केले तांकां रावपाच्या पोतान, खावपाच्या पोतान, उदकाच्या पोतान सगळे. त्याच प्रमाणे डॉक्टर, नर्सीस, गायड सगळे म्हणल्यार 1 रुपया सुद्दां आसलो आनी हेजो बेनिफीट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी अरावंड 1000 भर लोकांक हो बेनिफीट मेळ्ळो. सो खुबशे लोक रावलेले आसा अजुनूय. तेज्या लागून मागता कितें बेगीनच्या बेगीन ही स्कीम आसा ती स्टार्ट जावची देवदर्शनाची. त्याच प्रमाणे जी 2 आनी न्यू प्लेसीस एड करचे ते राम मंदिर इन अयोध्या आनी दुसरो तुमचो अजमेर. स्पीकर सर त्याच प्रमाणे एक डिमांड आसा आमचो एक गोमंतक मराठा समाज तेंचो अजून पर्यंत डिमांड आसा कित्याक बाकीच्या स्टेटीन ते OBCच्या अंडर येता जशें महाराष्ट्रा कर्नाटकान. गोंयान अजून पर्यंत तांकां OBC लिस्टान घातलेले ना गोमंतक मराठा समाजाक. सो तेंचो डिमांड आसा कित्याक बेगीनच्या बेगीन तांकां आमचे गोंयच्या स्टेट गव्हर्मेंटान तांकां OBC लिस्टाचेर घेवचो म्हणून. स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 87
चड टायम घेयना कित्याक मिनिस्टराक हो इशू सगळो खबर आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय खबर आसा. हांव एवरी टायम हो इशू आमच्या एसेंब्लीन उलयता, जो आमचो सड्या वयलो जो फोर्ट आसा तो. आनी एवरी टायम म्हाकाच म्हाजे लोक कॉन्स्टिट्युन्सीचे म्हणटा की एवरी टायम तूं तो विशय मांडीत आसा, सांगीत आसा, मिनिस्टर येता, इन्स्पेक्शन करता, सर्वे करता, सगळें करता, बट आजून पर्यंत तेजेर कांयच काम जावना. सो एवरी टायम म्हाका अशे लोक म्हणटा कितें तूं विशय काडटा बट कांयच जायना मरे. सो हांव मागता हे फावटी तरी काम थंयसरलें स्टार्ट जावचें, रिस्टोरेशन ऑफ दॅट फोर्ट शूड टेक प्लेस. तशेंच थंयसर टॉयलेट फॅसिलिटी ना, कॅबीन फॉर सेक्युरिटी रूम्स ना, थंयसर हावजकीपींग स्टाफाक लागून कांय ना, एसेसरी फॉर मेंटेनन्स ऑफ द फोर्ट हे ऑन प्रायोरिटी घेवचे. त्याच प्रमाणे ते उदकाचें कनेक्शन ना. सो हे सगळे म्हाका दिसता मिनिस्टराक हो इशू सगळो खबर आसा. आनी हांव फक्त इतलोच रिक्वेस्ट करपाक सोदता कितें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमच्या मिनिस्टराक कितें हो फोर्टाचो जो इशू ऑन प्रायोरिटी घेवचो आनी हो मातसो एक सॉर्ट आउट करून दिवचो. त्याच प्रमाणे स्पीकर सराक मिनिस्टराक खबर आसा, लास्ट टायम जेन्ना ते येयलेले थंयसर 1705 एक वायस रिगल पॅलेस आसा, बिल्ड इन 1975 आनी हो एक ब्युटिफूल प्लेस आसा. सो हो जो रिगल वायस रिगल पॅलेस आसा पळय तो आमच्या गोव्हर्मेंटान आनी मिनिस्टरान आपल्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर घेवचो, आर्कोलॉजीच्या अंडर घेवचो, जेच्या कारणान थंयसर टुरिजमाक लागूनय आमकां तो फायदो जातलो आनी आमकां हांकां सेफगार्ड करपाक मेळटलो. स्पीकर सर, थँक्स. आनी वन्स अगेन आय सपोर्ट द डिमांड लिस्टेड फॉर टुडे. थँक्यू सर. Honourable Member Shri Cruz Silva. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant move today. Demand number 57, social welfare. Speaker sir, आमची गोंयांत जायते ST आनी OBC पॉप्युलेशन आहा, पूण जायते फावटी तांकां एक कास्ट सर्टिफिकेट काडपाक इश्यू जाता. Although the circular issued in 2013 is clear about process of how to obtain caste certificate, but still there is confusion. Speaker sir, I want to know what exactly is the role and use of caste certificate issued by respective caste organization. Do they have any validity? As per the reply to my LEQ 147 answered last year on 18 July 2023, Department does not maintain any list of organizations Ansarjila who are competent to give caste certificate. Still, we see such certificates are issued. Speaker sir, recently there was an issue where a caste that belongs to one religion is in OBC, but a same caste person in another religion is denied the benefit. What is the department say on this matter? Speaker sir, बिहारा कास्ट सेन्सस जाला तेज भाशेन गोंयांत कास्ट सेन्सस जावपाक जाय. Speaker sir, there is often a delay in disbursement of funds under various schemes. I know the Honourable Minister is trying his best to disburse funds quickly. I had asked the LEQ in February 2024 about the delay, and we were informed that the fund under scheme 1, support for library for visually challenged, second, fund for severe disability scheme, and third, financially assistance to victim of COVID-19 family were pending among major applicants to the tune of around 1 crore. I hope the department has released this dues, and it doesn't look good to keep such matters pending. Severe disability person scheme payment is pending from 2017 with 51 applicants, and that itself is a serious issue, Speaker sir. Speaker sir, अनेक major issue are availability of hostel for students of backward classes. We have asked LEQ number 44 on 29 July about the delay in construction of hostel for OBC boys and girls as Goa University under centrally sponsored scheme. This matter is pending for a very long time. What is the exact problem? There is an acute shortage of hostel. 1 minute. Honourable Member. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the sitting of the House be increased by 2 hours. Those in favour say aye. Aye. The House is agent. The sitting of the House is. Aye. The sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, there is an acute shortage of hostel facility in Goa University, and such facilities must be provided as soon as possible. The फाटल्या वर्सा हांव एक स्टुडंटाक घेवन गेल्लो थिंगा OBC, कित्याक थिंग
हॉस्टेल एडमिशन करपाक गेल्यार एक रुमांत 3 जाणां दवरतात धाकट्या रुमांत. Speaker, sir, I want an assurance from Honorable Minister that this work will be taken up on priority. Speaker, sir, also disbursement of scholarship is now almost online, but delays in such matters should be avoided. Speaker, sir, there are several young widows, and the support they get from the government is not enough. There has to be a priority for granting them jobs in government or semi-government organization. And also private organizations should be provided incentives for employing widows who need to support themselves and their families. Or they should be provided funds to start their own business on their own. Speaker, sir, how much fund is allotted to Goa State Scheduled Caste and other backward classes Financial and Development Corporation Limited? For example, last year, 2023, it was 1.5 crores. It is very less to support such a large OBC and ST population in Goa. So hence the increase in funding should be done. Speaker, sir, Umid scheme for senior citizen is of great support to senior citizens who can spend the daytime in the company of other seniors. It is still not picked up and is needed to be set up at more places. I could request Honorable Minister to provide more details about the inspection that have been carried out in the existing centers and their needs for more funds. Speaker, sir, demand number 87, Department of Archaeology. Department had issued draft notification in February 2024 for notifying 7 more sites as protected sites. I would like to know what was the process followed for identifying and notifying them, whether some more sites are considered or requested by public and expert, and what were the reasons that they were not included. There are several sites that need protected status. I think government has overlooked some of them. Some of the existing sites are also facing threat. It is also a serious matter that the fort walls of some of the protected walls are collapsing. There is a need to monitor these sites, especially during monsoon. Speaker, sir, या पहिले हांवें विचारलें आतां TCPQ department विचारलें about one protected site listed in serial number 7 in original notification, which is Casa da Palvara, popularly known as Gun Factory at Panelling, Old Goa. It is shown to be survey number 4, subdivision 3, and it's shown that the land belongs to government. I have asked whether it is still there, whether any construction has come in this area. The TCP department and archaeology department has not provided this detail, as assured to me on the floor of the House earlier. And hence it is the duty of archaeology department to verify whether this site is existing, and if it is existing, what is its status. Speaker, sir, this is one of the smallest department and needs staff on ground, but has very few staff of not more than 20, I think. When is the recruitment going to take place and the staff deployed at these protected sites? Speaker, sir, demand number 45, Department of Archives. Speaker, sir, Archive department is shifted to Kadamba Plateau at a very inconvenient location for public. People are facing hardship to reach there. Besides, the rent charges for use of this complex is very high, which is 13,69,690. Government has till date paid almost 2 crores for this office. Surprisingly, there is no move seen to construct a new building at the original office site. Why there is a delay? And only after completing all the formalities of construction of a new building, shifting of department should have taken place. Otherwise, it will be like the old Goa State Museum, which was shifted from its part of building and still till date, they don't have their own building. Speaker, sir, what about the publication of research journals? Is it going on? Research journal in this field is needed, as a lot of researchers are doing research in Goa using material from archives. Speaker, sir, the facilities for researchers on paper looks good, but when they actually approach the department, they are facing problems. The room provided for research document to access is also limited. Speaker, sir, with this, I support my cut motion and oppose the demand. Honourable Member C. Nilesh Kabra. Speaker, sir, I rise to support and oppose the cut motions put for demand of the House. Speaker, sir, first of all, I would like to congratulate Honourable Minister and his team for organizing Purple Fest in a very significant way, which was held
accolades all over Goa and India also, Speaker sir. This is the first thing I would like to tell him. Secondly, in his department of archives and archaeology, which is now different department, I mean one department but different budget heads, I think he has to put in more things. I remember there was a tender of 120 crores removed for almost in 2021. I don't know what is the state. I would like Minister to tell me what is the affair of that 120 crores in 2021 for scanning all the, digitalizing the records, which is now high time because there are a lot of land grabbers who have inserted some things. So Honorable Minister may, at the time of his reply, may tell me about what is the status of that particular this, and if it is not done, then please do it on priority. Thirdly, Speaker sir, speaking about river navigation, I will not comment much, but our rivers which are there, he should look into the transportation facilities which will now be faster than the public transports like buses and other things. Kindly look into it. Social welfare things are now coming in line. People are getting pensions in time. Their DSS cards are coming in time. I congratulate him, and I wish to tell him that he continues the same on the same basis. But however, he, as Divya has pointed out, Honorable MLA, that getting the disabled certificate takes time. Now with the disability commissioner being formed, you should put a team of doctors who will have fixed days of every month going to every hospital of the government, and where the people come there and make the certificate ready in a few matters of few times. So this you have to take up with the health department or change the regulation rules so that it becomes easier for them. Secondly, there was a scheme of motorcycle rickshaw pilot which was there. To 2018 it is discontinued. I don't know why you require income certificate from these people. जे लोक जे पायलट रिक्षा बी आसा तांकां 2018 पासून तेजे पायलटाचे लायसन्स दिवपाचे तेंगे हे दिवपाचे आनी तांकां पयशे मेळटले. आतां तांकां तुमी ती स्कीम बंद केल्या. तेजेर मातशें लक्ष घालचें, कित्याक तूं आसतना तुजे खुबशे लोक ते वाठाराचे आसा, तूं परतून परतून तांचे फंक्शनां वयता, तें मातशें चालू करचें. सेकंडली PWD म्हणजे फिजिकल डिसेबिलिटीचे परतून इन्कम हाडपाक लायता पेरंटाच्यो. फिजिकल डिसेबिलिटीचो इन्कम हाडून तेजे फिजिकल डिसेबिलिटीचे इन्कम हाडटा क्रायटेरिया तुम्ही दवरला पळय 24,000 रुपया, मातशें तेजें लक्षान घालपाक जाय. 24,000 रुपया दवरून कांयच अर्थ ना. सो तो कसो करप तें तुमी मातशें लक्ष दवरचें. दुसरें तुजें कॉक्युलर इम्प्लांट बाकीचे खुबशे गोश्टी आहा. ऑनरेबल मिनिस्टर खबर आहा, ह्यो स्किमी रिवायव करून हे भुरग्यांक कशें तुवें हेल्प करूंक मेवता तेजेर लक्ष घालपाक जाय. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. थर्डली, हांव पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर आज आमचो जो स्ट्रीट प्रोविडन्स गोंयांत कोणें जर फोन मारलो जाल्यार तो बाळा व्हरता. ताका पयशे दिवपाचे तुमी पळयना. दादल्यांक पयशे ते दिता, बायलेक पयशे तो दिता. ते कोण ते आमचे वुमन एंड चायल्ड, म्हाका कळना. थंय दोन भशेचे रेशो करता, दादले सेपरेट, बायलां सेपरेट, पूण एकूच होम. सो एक मुखार ते तेंचे केअर घेवपाचे वा तेंचे तुमचे फाटल्यान लावून नाचपाचे ते पयशे हाडपाक. सो म्हाका दिसता आतां तुवें डिसेबिलिटी कमिशनर केला आनी तुजी डिसेबिलिटी बजेट हेड क्रिएट केला 89. हे सगळे स्कीम तेजे अंडर हाडून ते सारके मातशे जाग्यार घालचे आनी परतून हे खुबशे आमी आमचे मतदारसंघा पयर हांवें सांगलें तेणें व्हरून उडयल्यो. सो हे डेस्टिट्यूट जे रनिंग NGOs आसात तांकां मातशे बाबा सारके कर. ऑर्फन डेस्टिट्यूट, ओल्ड एज लायंग ऑन द रोड, हे सगळे व्हरता एक कॉलाक आमच्या. पूण तांकां ते फायनान्शियल मातशें पळय, तांकां रस्त्यार हाडनाका, तांकां तेंगे काम करपाक दिवचें. स्पीकर सर, दुसरें म्हणटा तें लास्ट हांव सांगता इतलेंच की आज सुभाष बाब काम करता. हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की ताका जे फंड जे अटल आसरा बाकीचे सगळे स्किमी टू डू रियलिस्टीक. आनी पेंडींग एप्लिकेशन आमच्या मतदारसंघात खूब आसा. हांव नका क्रुजाचे कितले आसता तो सांगतलो आतां म्हज्या फाटल्यान आमचो वेन्झी, कित्याक तो सांगतालो वेन्झीन कट मोशन पळयतालो हांव. तेणें पयशे दिवना म्हणटा तुजी एप्लिकेशन तांकां कशें बसता म्हाका खबर ना, म्हाका दाखयचें. पूण एनी हांव बसता जाल्यार करून दिवपा जाय तांकां. म्हजें सांगपाचें इतलेंच की तुमी हे जे डिपार्टमेंट तुका CMन दिला, आपणाच्या बजेटान कट करून 89 दिला, तुका सभासकी की तूं बरें काम करता. आमचें स्पेशल तेजेर तूं लक्ष घालचें अशें हांव रिक्वेस्ट करता आनी म्हजे आयचे डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशन ओपन करता. Honourable Member Sri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, पयलू हांव घेवपाक सोदता ते सोशल वेलफेअर. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर हो खूब गरजेचो डिपार्टमेंट आसा, कारण खुबश्यो स्किमी ह्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आसा. पयलू स्पीकर सर, जे सिनियर सिटीजनाच्या बाबतींत उलोवंक सोदता. सिनियर सिटीजन जी स्कीम आसा तेजो अमावंट जो आसा तो खंय ना खंय आयज वाडोवपाची गरज आसा. कित्याक इन्फ्लेशन इतलें वाडलेलें आसा, तुमी पळयता आसतलें म्हारगाय कंटिन्युअसली वाडत चल्लेली आसा, आनी हितून खंय ना खंय आमच्या सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आतां आनी एक प्रॉब्लेम जो जाता, जे सिनियर सिटीजन हेजे तो आतां पेमेंट जो आसा लास्ट मार्चान येयल्लो दिसता, आनी आजून पर्यंत तो पेमेंट क्लियर जावंक ना.
हां ना म्हाका कालूच एकट्यान फोन मारून सांगला की आमचो अजून पर्यंत येवना म्हणून. हांव तुमकां डिटेल दिता जाय जाल्यार कित्याक मार्चान लास्ट येयल्लो म्हणटाले. सो खंय ना खंय आमकां स्पिकर सर ती जो अमावंट आसा तो वाडोवपाक जाय एक जालें. दुसरें पेमेंट टायमली प्रोवायड करपाक जाय. तिसरें आतां एक स्पिकर सर तांकां प्रॉब्लेम जाता कित्याक सिनियर सिटीजन असल्या कारणान थोडे जाण बेड रिडन आसता. आतां बेड रिडन आसा म्हटल्यार प्रॉब्लेम कितें जाता स्पिकर सर बँकीन बीन वचपाक तांकां मेळना आनी तेंचे फॅमिली मेंबर गेल्यार तांकां बँकीन पेमेंट काडपाक दिना. आतां स्पिकर सर खंय ना खंय आमी एक कितें तरी प्रोविजन करचो पडटलो कित्याक बेड रिडन आसा नाल्यार तांकां भायर बसून सरोंक मेळना. मात ते म्हणटा तशेंच तांकां हाडा म्हणटा आनी हॉस्पिटलायज बसून जाल्यार सेम इश्यू जाता. सो हेज्या बाबतींत कितें तरी आमकां काडचें पडटलें नाल्यार बँकेक तरी सांगचें पडटलें डायरेक्शन दिवचें पडटलें की कितें तरी मीन्स सर्टिफायड कॉपी ओ वॉट एवर. सो तें करून सोल्युशन हाडपाक जाय हेजेर आमी. स्पिकर सर तशेंच आतां एक म्हणजे तें सिनियर सिटीजन कार्ड जें आसा हें स्पिकर सर डिलिव्हरी डोर स्टेप डिलिव्हरी जावपाक जाय म्हटल्यार घरा कडेन पावपाक जाय. हें कित्याक फिल्ड ऑफिसर तुमचे आसात ते फिल्ड ऑफिसरांनी तें सिनियर सिटीजन कार्ड घरा कडेन दिवचें पडटा. कित्याक खूब फावटी कितें जाता आमच्या ऑफिसांनी बसून येता लास्ट टायम तुमी एक स्टेटमेंट गेल्लो की 1 म्हयन्या भितर सगळ्यांक पावतले ते आमच्या फुडें येयले. सो हें अशें आसपाक जायना ते डायरेक्ट तेंच्या घरा कडेन पावूंक जाय. तशेंच स्पिकर सर आतां आमचो एक एलिक्यू आसा एलिक्यू नंबर 154. आतां हितून स्पिकर सर आमी एक क्वेश्चन घातलो तो म्हणजे एल्डरली पीपल लिव्हिंग अलोन इन ऑल ओव्हर गोवा. आतां तितून आमी चाल्ल्या स्पिकर सर वेदर द गव्हर्मेंट हॅज एनी रिकॉर्ड्स ऑफ एल्डरली पीपल स्टेईंग सेपरेटली अलोन इन हाऊजीस फ्लॅट्स अँड बंगलोज. आज स्पिकर सर डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिल्यार डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर डज नॉट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एल्डरली पीपल स्टेईंग सेपरेटली अलोन इन फ्लॅट्स हाऊजीस. स्पिकर सर आयज कितें जाल्ला गोंयांत कितलेशे एल्डरली पीपल आसा ते बाबडे घरांनीच आसता सिंगल आसता. सो हें खंय ना खंय आमी सर्वे करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दिवन ही टोटल सर्वे करून कोण अशें आसा आनी तांकां हेल्प कितें आमी प्रोवायड करूं शकता कशें आमी तांकां हेल्प करूं शकता हेज्या बाबतींत आमी काम करपाची गरज आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आतां आनीक स्पिकर सर आमी सांगपाक सोदता तें म्हणजे DDS ज्यो स्किमी आसा. आतां स्पिकर सर ना कोवीड रिलीफाच्यो ज्यो स्कीम आसली सो मार्जिनलायज मार्जिनलायज अनऑर्गनायज सेक्टराची स्कीम 5,000 तुमी दिताले म्हणटाले. आतां स्पिकर सर म्हाका एक एलिक्यू आसा त्या एलिक्यून रिप्लाय आसा की 25,995 ह्यो टील डेट पेंडींग आसा म्हूण स्कीम. हो क्लियर कट तुमचो आन्सर आसा. अजून पर्यंत ह्यो स्किमी क्लियर जावना आनी तुमी इलेक्शना टायमार तर तेजे पयलू वचून तुमी खूब हें करताले की आमी सगळे क्लियर करता म्हणून पूण अजून पर्यंत क्लियर जावना. ह्यो 25,000 म्हटल्यार कमी न्हू स्पिकर सर. ह्यो 25,000 स्किमी केन्ना पर्यंत क्लियर जातल्यो हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर तशेंच आतां आमी पळयता की जेन्ना जे गृह आदार आसा ते ट्रान्सफर करून DDS जी स्कीम आसा ती करपाक वयता. आज स्पिकर सर थंय एक प्रॉब्लेम जाता कित्याक प्रॉब्लेम कितें जाता की ट्रान्सफर करता डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर आसता. डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर म्हटल्यार जेन्ना आमचे लोकल कोणूय वयता तांकां डिले जाता ऑलमोस्ट 1 वर्स वयता कित्याक कॅन्सील करचें पडटा. गृह आदार कॅन्सील केले म्हणजे रेट वाडटा म्हणून चडशे जाण कॅन्सिलेशनाक वयता पण 1 वर्स जो गॅपार उरता तेन्ना 1 वर्साक कांयच तांकां मेळना. म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान दोनूय डिपार्टमेंटांनी मेळोन खंय ना खंय कितें म्हटल्यार विथीन 3 मंथ्स तरी म्हाका दिसता क्लियर करपाक जाय आनी ते समज क्लियर केलें जाल्यार तांकां बेनिफीट जो आसा तो आमच्या लोकांक मेळटलो. स्पिकर सर तशेंच आतां जो बेनिफीट दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम जी आसा तेजो 5,224 नंबर्स हे पेंडींग आसा. तुमकां मिनिस्टराक खबर आसतलें हे अजून पर्यंत पेंडींग. सो हे जाता तितले बेगीन हे क्लियर करपाचें विथीन 5,224 एज पर एलिक्यू नंबर 59 आनी रिसंट आसा 29/7/2024 इतले पेंडींग आसा. सो पेंडींग आसा म्हणून एज पर तुमचे एलिक्यू आसा. सो हे बेग्यानचे बेगीन क्लियर करपाचें कित्याक चडशे जाण रावता ज्यो स्किमी आसा जावं ते विडोज आसताले जावं ते आमचे डिसेबल पर्सन आसा जावं ते आमचे जाणटे सिनियर सिटीजन आसा. सो सगळ्यांक ही स्कीम लागता. सो ऑलमोस्ट 5,000 म्हटल्यार खूब जाण जाले. सो ते एक अपेक्षा घेवन येता की आमकां सरकारा कडल्यान कितें तरी मदत मेळटली. सो हे डिले जावपाक जायना बेग्यानच्या बेगीन क्लियर करपाचें. स्पिकर सर तशेंच आतां अटल आसरा जी हावज रिपेर स्कीम आसा. आतां अटल आसरा स्किमीचो आतां अमावंट जो आसा आमी खूब फावटी उलयल्ले आसा 1.5 लाख मेळटा. आतां हो जो अमावंट आयज स्पिकर सर पावना
पावना. आतां कशें जाल्लें आसा, कितें रिपेर पासून करतले हातूंत घातलें जाल्यार म्हाका दिसता 2-3 लाख 4 लाख असोच खर्च वयता. सो हेका लागून हांव डिमांड करता की ऑलमोस्ट 5 लाख तरी ही स्किमी अंडर करचो, जे करून जे आमचे अटल आसरा स्किमी बेनिफिशरीज कोण आसा तांकां सगळ्यांक बरे पद्दतीन ते रिपेर तरी करूंक पावतले. आयज म्हारगाय कितली वाडलेली आसा. सो स्पिकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टर हे दखल घेवन म्हाका करून घेतलो. स्पिकर सर, तशेंच जी ऑफनेज होम्स आसा, आयज आमच्या हितून एक पाप म्हणून ऑफनेज होम आसा, तसले होम्सांक खंय ना खंय डिपार्टमेंटाच्या थ्रू सपोर्ट जावपाक जाय आनी तांकां कितें फॅसिलिटी जाय जावं तांकां कितें हेल्प जाय ती डिपार्टमेंटाच्या थ्रू दिवपाक जाय. तुमी मुद्दम जाय जाल्यार येवन विजीट करचो, म्हाकाय सांगचें, हांव येवन हें करता. आनी बाकीच्या गोंयभरांत कितलेशे अशे ऑफनेज होम्स आसतले, तांकां सपोर्ट केलें जाल्यार खूब बरें जातलें. स्पिकर सर, स्पिकर सर, आमी जेन्ना म्हणटा आमचे आनी एक कोविडाचो जो एक्स रेशियो आसा, सो एक्स ग्रेशियान स्पिकर सर 30 म्हणल्यार ताका 2 लाख कितें मेळटा एक्स ग्रेशिया प्रमाणे, 30 पेंडींग उरल्या. तितून थोडे तुमी रिजन्स दिल्या, पण स्टील म्हाका दिसता इतलो टायम वचपाक जायना. आतां ते कशे भशेन तुमी क्लियर करपाच्यो त्यो फाटीं दवरनाकात, कित्याक आमकां कोण कोण विचारता आजून पर्यंत उरल्या, आजून पर्यंत उरल्या. आतां तुमचो रिजन कितें आसा, DHS वेटींग आनी कितें वेटींग अशें तुमचो रिजन आसा. सो अशें जावपाक जायना, तुमी थोडोच अमावंट वयतलो, मात ते 30 मातशें तुमी क्लियर करा बेगीनच्या बेगीन. स्पिकर सर, तशेंच आतां स्पिकर सर कितें आसा, डिस्क्वॉलिफिकेशन स्कीम ऑर स्कीम कॅप ऑन होल्ड. आतां कितें जाता, खुबश्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो डिस्क्वॉलिफाय करता, तुमी डिस्क्वॉलिफाय करता जावं होल्डार दवरता, डॉक्युमेंट सारके ना आनी कितें सारकें ना. आतां हेजो स्पिकर सर प्रॉब्लेम कितें आसा, तुमी म्हणटा एक लेटर धाडटा. आतां कितें जाता स्पिकर सर, तुमचे फील्ड ऑफिसर आसा, फील्ड ऑफिसरान तांकां वचून सांगपाक जाय, एक तर सांगा नाल्यार फोन मारा तांकां. फोन मारतो कितें जाता, कॉर्डिनेशन बरें जाता, केन्ना केन्ना गेल्यार लेटरूच मेळना आनी ते सगल्याक भोंवता, आमची जावकूच ना स्कीम, आमची जावकूच ना स्कीम. सो हेका लागून जो तुमचो प्रोसेस आसा, म्हणल्यार तुमी सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय, जेन्ना फील्ड ऑफिसर दारी वयतलो तेन्ना खरें सरकार तुमच्या दारी जातलो. नाजाल्यार स्पिकर सर अश्यो पेंडींग उरता, कितल्योश्यो केसी पेंडींग उरल्या आनी आमकां कितलेशे जाण रिक्वेस्ट करता. सो हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की फील्ड ऑफिसरांक तुमी धाडा, डायरेक्ट तांच्या घरा धाडा आनी तांकां सांगा की तुमचे कितें प्रॉब्लेम जाला आनी कितें डॉक्युमेंटेशन जाय थंयच्या थंयच मेळटा, नाल्यार वेल एंड गूड, ना नाल्यार तांकां हाडून दिया म्हूण सांगा. सो अशें करून म्हाका दिसता हें क्लियर जातलें. स्पिकर सर, आनी एक तुमी एक स्कीम काडलेली, मुखेलमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना. आतां स्किमीचें नांव बरें व्हडलें आसा, आतां हें खूब व्हडलें आसा स्कीम आनी खूब जाणांनी अप्लायूय केल्ली. आतां स्पिकर सर अशें जाला आनी स्किमीचो जो डेटा आसा, म्हटल्यार कितले पेंडींग आसा तेंय खूब व्हडलें आसा. स्पिकर सर, 8,838 इतले अप्लाय केल्ले आसा, एप्लिकंट आसा, मात ते आजून पर्यंत पेंडींग आसा ह्या देवदर्शन स्किमी अंडर. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हें क्लियर करपाक जाय, कित्याक सगळ्या मतदारसंघाचे, आमच्याच न्हू सगळे गोंयभरांतले कितलेशे मतदारसंघ आसा तितूंचो हो डेटा आसा, हो बेगांच्या बेगीन क्लियर करचो. कित्याक नांव व्हडलें स्किमीचें, बट काम कमी जावपाक जायना, ते कामूय व्हडलें जावपाक जाय. स्पिकर सर, आमचो जो आनीक व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड जो म्हणजे म्हाका दिसता मिनिस्टराक पासून पावल्लो आसतलो, तो OBC SC जो डिमांड आसा. एक डिमांड आसा, फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव्ह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिजॉयनेशन ऑफ डोमेस्टीक इकॉनॉमी ऑफ SC and OBC कम्युनिटीज इन गोवा. हो एक डिमांड आसा. दुसरो डिमांड आसा की creation of OBC welfare ministry in the state of Goa has recommended by second National Commission for Socially and Educationally Backward Classes in India. Speaker sir, हे already म्हाका दिसता हे already जाल्लें आसा 31/12/1980 मात गोंयान आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावंक ना. सो मिनिस्टरान हे खंय ना खंय आमी प्रोसेस करून घेवपाक जाय आनी क्लियर करपाक जाय. स्पिकर सर, आनीक डिमांड आसा टू मेक एप्लिकेबल ऑल schemes of tribal welfare departments to OBC communities through a Directorate of Social Welfare Department till OBC Welfare Ministry is created in Goa. Speaker sir, जेन्ना पर्यंत OBC मिनिस्ट्री जायना तेन्ना पर्यंत ज्यो OBCच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आसच्यो ही मागणी करता. स्पिकर सर, स्पिकर सर, जो म्हाजो फुडलो डिमांड आसा तो म्हणजे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचो डिमांड नंबर 87. आतां स्पिकर सर, आर्कोलॉजीचेर म्हाका दिसता आमचो क्वेश्चनूय आसलो आनी हांवें परत परत सांगलां की जे नोटिफायड म्हणल्यार नोटिफायड जावना प्लेसीस आजून पर्यंत, ज्यो हेरिटेज प्लेसीस आसा, ज्यो हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा, हे आजून पर्यंत नोटिफाय जावना. आनी डिपार्टमेंट हांव हितून सांगता क्लियर कट की डिपार्टमेंट टोटल फेल जाला. आतां आमच्या सानंद्र मतदारसंघात कितल्योश्यो इम्पॉर्टंट प्लेसीस आसा, आमी सांगलेल्यो वचून आसा, मात आजून पर्यंत स्पिकर सर त्यो नोटिफाय जाल्ल्यो ना. एक
एक पासून नोटिफाय जाल्ली ना. सो स्पीकर सर, हांव मुद्दम आमच्या सानंद्र मतदारसंघाचे एक सांगता ते म्हणजे गोपाकापट्टणम पोर्ट हो गेले ते फावटी आमी एक्सप्लेन केल्लो सांगलेलो आसा, आनी तेका जो राजबीत म्हणून आसा, एक हेरिटेज बीत जी ऑलमोस्ट 8 किलोमिटर स्टार्टिंग फ्रॉम गोवा वेल्या टू ओल्ड गोवा, ही राजबीत कनेक्ट जाता. आनी एक हेरिटेज तो हें आसा, खंय ना खंय तो इम्प्लिमेंट केलो नाल्यार आमकां टुरिजम एक्टिविटीय करूंक मेळटली आनी एक हेरिटेज म्हणून आमची उरतली. सो मिनिस्टराक लास्ट टायम तर उरल्यात, तेजेर हांव चड आनी एलॅबोरेट करिना, पण हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की तुमी पर्सनली येया, हांवूय येता आनी ते खंय ना खंय आमी चालीक लावया, जे करून तुमचेंय नांव उरतलें की बाबा आमी खंय ना खंय हें केल्लें आसा. गोपाकापट्टणम पोर्ट जो आसा तो रिवायव जावन रिस्टोर केल्लो आसा म्हणून. स्पीकर सर, तशेंच आमी कदंब डायनेस्टी म्हणटा, तर कदंब डायनेस्टी आमच्या सानंद्र मतदारसंघान आनी ओवरऑल ओल्ड गोवा धरा हांगा खुबशे कदंब डायनेस्टी आसा आनी हांगा कितलेशे कदंब डायनेस्टीचे हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा, हेरिटेज हें आसा. सो हेजी रिसर्च जावपाची खूब गरज आसा स्पीकर सर. कित्याक जेन्ना आमी खोल्लीता म्हणजे मातयेंतल्यान कितें काडटा नाल्यार आमकां किन्नाल कितें आयटम मेळटा थंय, आनी ते आमच्या पिलार म्युजियमान तुमकां कितलेशे आयटम मेळटले, पण आजून पर्यंत फूल फ्लॅज रिसर्च जाल्ली ना. सो हांव मागणी करता तुमचे कडेन की रिसर्च आनी एक्सप्लोर करपाक लागून तुमी एक टीम धाडा आनी ती जी कदंब डायनेस्टीची कितें आसा ते तुमी रिसर्च करून घेवचे. तशेंच स्पीकर सर, आमचे आरकार म्हणून एक हेरिटेज स्प्रींग आसा, ती कितलीशी ओल्ड स्प्रींग आसा, ओल्ड स्प्रींग. हांव तुमकां सगळें डॉक्युमेंटेशनूय दिता कितें आसा आनी कितें ना तें, पण म्हाका दिसता ही स्प्रींग आमची नोटिफाय जावपाक जाय. तशेंच स्पीकर सर, आमचे 2 ब्रिज आसा ते आमी सांगलेले आसा, ते म्हणजे कुडका टू भाटीम आनी शिरगांव टू गोवा वेले, हे ओल्ड पुर्चुगीज काळांतले ब्रिज आसा, मोर दॅन 100 इयर्साचे ओल्ड. सो हे दोनूय ब्रिज आमी ते खंय ना खंय आमकां प्रिजर्व करपाक जाय आनी ते आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान नोटिफाय करपाक जाय. तशेंच स्पीकर सर, आमचे शिरगांव केव्ज, आतां शिरगांवान केव आसा, जेजू नाजारेट कॉपेल आसा, तेच्या सकयल्यान केव्ज आसा. आतां ते केव्ज खंय ना खंय कन्जर्व करपाक जाय, आमकां दवरपाक जाय. सो तसोच आनीक शिरदनाथ केव आसा, तोवूय हांव तुमकां दाखयता, पण म्हाका खात्री जाय मिनिस्टरा कडल्यान की खंय ना खंय हे जे हेरिटेज प्लेसीस आसा हे खंय ना खंय आमी राखूंक जाय. कित्याक फुडली आमचे समज भुरगे पळयतले, आयज ते शिरदनाथ केव पळोवपाक कोणाक खबर पासून ना थोड्यांक की हो हांगा केव आसा म्हणून. स्पीकर सर, तशीच सोंदेकर म्हणून पॅलेस आसा आमची गोवाली मौला, ही आजून पर्यंत तुमी पासून पळयलें न्हू, तुमी सामके आश्चर्यचकीत जातले की बाबा ही पॅलेस कसली, म्हणजे आजून पासून सामकी चकीत आसा, इतली बरी पॅलेस आसा, मात ती आजून पर्यंत कोणानूच पळोवंक ना, सारकी लोकांनी पळोवंक ना. सो म्हाका दिसता लोकलांनी पळयल्या, म्हाका दिसता की मिनिस्टरान येवन पळोवपाक जाय आनी खंय ना खंय हो जो मॉन्युमेंट आसा हो प्रिजर्व करपाक जाय आनी आख्खे जगभराच्या लोकांक दाखोवपाक हाडपाक जाय की सोंदेकर पॅलेस म्हणजे कितें आनी कितली बरी आसा, सुंदर आसा ती. स्पीकर सर, तशेंच आतां आमचो डिपार्टमेंट जो आसा तो फेल जाल्लो आसा जे हिस्टॉरीक मॉन्युमेंट्स आनी जे हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्साचे प्लेसीस आसा त्यो मेंटेन करपाक. आतां हेच्या पयलीं मातशें डिस्कशन जाल्लें, जावं तो काबदेराम फोर्टाचो एल्टन बाबान सांगलें, तशेंच शापोरा फोर्ट तुमच्याच आमदारान सांगलें की हें जायना. तशेंच आमी कोलवायचो फोर्ट्रस पळयता हांगा आसा तो. सो अशे कितलेशे आसा जे हांव फूल एलॅबोरेट करिना, पण हे खंय ना खंय डिपार्टमेंटाचे थ्रू कितें तरी फंड एलोकेशन जावन तांकां मेंटेनन्स टायमली मेंटेनन्स बुरशें दिसपाक जायना. टुरिस्ट येता तांकां बरें दिसपाक जाय आमचे फोर्ट, म्हणजे क्लीन आसा कशें आनी मोडलेले तुटलेले अशें दिसपाक जायना. सो हेजेर लक्ष मिनिस्टरान दिवपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच जे हेरिटेज स्पॉट आसा, हेरिटेज प्लेसीस आसा, आतां आमचो ओल्ड गोवा स्पीकर सर सामकी हेरिटेज प्लेस आनी सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी हेंच्यांनी एक कंप्लेन घातलेली, तुमकां 2-3 कंप्लेन आसा आनी लोकल जे आसा फादरांनी कंप्लेन घातलेली की थंय जे हेरिटेज एरियाचे हितून कितें ना कितें इनलिगल एक्टिविटीज जाता. आतां स्पीकर सर हे डिले जावपाक जायना, एक्शन ऑन टायम जावपाक जाय. आनी लास्ट टायम डिस्कशन जाल्लें, मात अशें जावचे पयलूच आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स वचोन तेंच्यांनी स्टॉप करपाक जाय आनी टोटल बंद उडोवपाक जाय. सो ही खात्री खंयूय आसूं ही खात्री म्हाका दिसता मिनिस्टरान घेवपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आमच्यो ह्यो जितल्यो प्लेसीस आसा ह्यो प्रोटेक्ट आनी प्रिजर्व करपाची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आसा, तशी डिपार्टमेंटाची आसा. नागरिकाची कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक आमी नागरीक जावन खंयच्या खंय ते बुरश्यो करपाक शकना. सो ही जबाबदारी आमी दवरपाक जाय. आनी लास्ट ह्या डिपार्टमेंटाचो पॉयंट आसा तो स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट, तो स्टाफ. हांव मिनिस्टरा कडेन आनी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की जेन्ना पर्यंत ह्या डिपार्टमेंटान स्टाफ येना आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन कामां जावपाची ना. आमी हांगा डिमांड सांगताले आनी वयतले, मात ही कामां तशीच पेंडींग उरतली. फुडल्या वर्सांय हांव सेम येवन सांगतलो, म्हणजे अशें जावपाक जायना. जेन्ना पर्यंत तुमकां स्टाफ येना, तुमी रिक्रूट करूंक जाय स्टाफ, ना जाल्यार घेवपाक जाय. हांव हें मुद्दम सांगता कित्याक आमकां आपुलकी आसा की खंय ना खंय आर्कोलॉजी थ्रू आमी कितें ना कितें करूंक शकतले. आजून पर्यंत कांय जावंक ना. सो हें फुडें अशें कांय जावंक ना म्हणपाक नाका. आमकां जाय की काम जाल्लें आनी तुमी करपाक शकता, पूण तुमचे कडेन स्टाफ नासल्या कारणान तुमी कांयच करपाक पावना. सो म्हाका दिसता हे स्टाफ बेग्याच्या बेगीन तुमी रिक्रूट करून घेवपाक जाय. स्पीकर सर, आतां वचया आमी आर्कायव्स डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 45. आतां आर्कायव्स डिपार्टमेंटान स्पीकर सर आमी एक एलएक्यू घातलेलो, तितून आमी मागलेले की मायक्रो फिल्मींग ऑफ लँड रिकॉर्ड्स कितले हेंचे जाल्ल्या.
स्पीकर सर ते LQ हांव मुद्दम तुमकां वाचून दाखयता. Microfilming, Speaker sir, whether the government has done microfilming of land records from the fund received from the center. Speaker sir, तितून आन्सर आमकां क्लियर कट नो येयला. आतां मायक्रोफिल्मिंग ही खूब गरजेची गजाल आसा आनी अजून पर्यंत तो जाल्लो ना. सो मिनिस्टरान म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी हो जो डेटा आसा हो डेटा सेफगार्ड करपाक आमी राखपाक जाय. राखिना जाल्यार डिपार्टमेंट अजून कांय फायदो ना. राखूंक जाय हो डेटा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की डॉक्युमेंट जे आसा, डॉक्युमेंट जे सायंटिफीक मेथडांनी आयज सेक्युअर करपाक जाय आनी सेक्युअर करतले नाल्यार सगळी यंत्रणा जी आसा ती डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय. आतां हितून स्पीकर सर प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा स्पीकर सर, आमी आनीक हें केलां की जे डिपार्टमेंटा कडेन की एम्पल अमावंट ऑफ तुमी केला न्यू हें केला काय म्हणून सेफगार्ड केला, तुमचो आन्सर येयला कितें की आमचे कडेन स्पेस ना म्हणून. डिपार्टमेंटा कडेन स्पेस ना, ताका लागून आमी सगळो जो डेटा आसा तो सारको दवरपाक शकना. आनी तुमी कोमलदादीक लेटर केला की तुमी डिजिटलायज करा हें बीन करून हें केला. सो स्पीकर सर, हांव मुद्दम विचारपाक सोदतां की केन्ना पर्यंत जी आर्कायव्ज बिल्डींग जी आसा, वो आयज आन्सर दिया की केन्ना पर्यंत आर्कायव्ज बिल्डींग रेडी जातली, जे करून आख्खो जो डेटा आसा आमचो तो डेटा थंय स्टोर करपाक शकतलो. कारण आमकां जी LQ आसा तितून तुमचो सिंपल आन्सर आसा, द आर्कायव डिपार्टमेंट इज फेसिंग एक्यूट स्टोरेज ऑफ स्पेस, hence many records from the Komaldas honorable courts and other records creating agencies has not been acquired. These records will be acquired once the department has a new building. So ही न्यू बिल्डिंग केन्ना जातली हेजो जो आन्सर आसा तो म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाक जाय आमकां. स्पीकर सर, तशेंच आतां आनीक हो तुमचो आर्कायव आतां CM मुद्दम दिना काय कितें होय प्रश्न पडटा. आतां खूब जाण म्हणटा सेनापती म्हणून, सेनापतीक पयलू स्टाफ दिवपाक जाय. आतां आर्कायव डिपार्टमेंटान सेम हालत आसा, सेम हालत की आतां मुद्दम सांगता तुमकां आर्कायव एसिस्टंट आर्कविस्ट ना, तुमकां 2 जाण ना, लोअर डिव्हिजन क्लार्क एकटो ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ 8 जाण ना, लॅबोरेटरी एसिस्टंट एकटो ना. सो हे स्टाफ पळय आतां तुमकां हितूनय ना स्टाफ. सो तुमची कामां कशी जातली. सो हेका लागून ती स्टाफ केन्ना येतले हेजें म्हाका दिसता क्लियरिफिकेशन बेगिनच्या बेगीन दिवपाक जाय स्पीकर सर. आनी स्टाफ येयल्यारूच ही म्हाका दिसता कामां जावपाक पावतली. स्पीकर सर, आनीक जो पॉयंट आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट की ऑनलायन जे ट्रान्सलेशन आसा एप्लिकेशन, जे पुर्चुगीज एप्लिकेशन्स घातलेली, ओल्ड पुर्चुगीज एप्लिकेशन, मात तेंची एकूय एप्लिकेशन जे 51 एप्लिकेशन्स येयली स्पीकर सर, मात एकूय ट्रान्सलेशन जावंक ना. आतां हो टोटल फेलियर आसा डिपार्टमेंटाचो. कित्याक एक बसून एप्लिकेशन ट्रान्सलेट जावं ना, कितें फायदो कितें घालून डिपार्टमेंटान, काय ट्रान्सलेटर ना, कितें ना. सो डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दवरपाक जाय आनी खंय ना खंय हे ट्रान्सलेट करून घेवपाक जाय. 51 स्पीकर सर हो पळय LQ आसा आनी हितून ट्रान्सलेशन्स आर पेंडींग विथ ट्रान्सलेटर. हो पळय आन्सर, हो क्लियर कट आन्सर आसा की एकूय जावंक ना स्पीकर सर. सो हें म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान आमकां क्लियरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. तशेंच स्पीकर सर, फुडलो जो डिमांड आसा तो रिवन एवेल्युएशन डिमांड नंबर 77. आतां हितून सामकें शॉर्ट आसा. पयलू म्हणजे सोलार फेरी. आतां तुमी सोलार फेरी हाडली आनी सोलार हायब्रीड फेरी म्हणून खूब व्हडलें प्रमोशन जालें की आमच्या गोंयांत सोलार फेरी चलतल्यो म्हणून. 3.9 CR इतलो अमावंट जो स्पेंड केलो. आतां स्पीकर सर ती फेरी खंय आसा? ती शोकेशीन घालून दवरिल्या, ती थंय डिस्प्लेक दवरिल्या. आयज कांयच फायदो ना. हो टॅक्स पेयराचो मनी, आमचो जनतेचो मनी पयसो आसा तो वेस्ट जाल्लो आसा, टोटल वेस्ट जाल्लो आसा. सो हेजे फुडें कितें जातली की सोलार जो फेरी आसा ती फेलियर पॉलिसी, आयज तो पयसो जो आसा 3.9 करोड हो कितें जातलो हेजो जबाब जो आसा तो मिनिस्टरान दिवपाक जाय स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर, मॉडर्नायझेशन ऑफ फेरीज हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. कशें फास्ट वचपाची, फास्ट ट्रॅव्हलिंग फेरीज आसा. आतां ती टॅक्नॉलॉजी कशी इम्प्रुवायज करपाक जाय ती आमी स्टडी करून ती टॅक्नॉलॉजी हाडपाक जाय स्पीकर सर. कित्याक आमी पळयता आतां कुट्टायच्यान मडक्यो वयता ताका खूब टायम लागता. तुमी बसून गेले आसतले, खूब टायम लागता. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता मॉडर्नायझेशन ऑफ फेरीज जे आसा त्यो हाडपाक जाय. तशेंच हांव एक रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन की कुट्टाय टू मडकय आसा, आमचे खूब जाण लोक वयता, सो हेका 2च फेरी आसा, ते 3 करच्यो, जे करून जो टायम स्पेंड आसा तो कमी जातलो. कित्याक रावचें पडटा, परत परत रावचें पडटा. सो एक बारीकसो आमचो डिमांड आसा, हो मातसो पुराय करून घेवचो. आनी स्पीकर सर, लास्ट जो आमचो डिमांड आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड आनी तो तेजेर हांव उलोवपाक सोदता. 1-2 मिनटांनी काबार करता. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी डिमांड नंबर 89. आतां स्पीकर सर, हितून आतां पयलू म्हणजे स्किमी बाबतींत हांव सांगूंक सोदता की तांकां जी स्कीम आसा, आमच्या जी स्कीम आसा ती खंय ना खंय वाडोवपाची गरज आसा. कित्याक ती
स्किमीचे ते पयशे आसा ते पावना, नाल्यार तें जायना, नाल्यार एटलिस्ट जी मेंटेनन्स फी म्हणून आसता अशी एक कितें तरी स्कीम काडपाची जे पेरंट्सांक ताका हेल्प करपाक शकतले. कारण कितें आसता, एक पेरंट्सांक रावचें पडटा, तांकां सपोर्ट करचें पडटा, कित्याक ते फिजिकली डिजेबल आसल्या कारणान तेंचे कडेन ती कामां बीन सारकी करूंक मेळना. सो हें खंय ना खंय म्हाका एक दिसता की मेंटेनन्स फी एक तर हाडा, नाल्यार तेंची जी हें आसा अमावंट आसा तो वाडोवपाचो. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिजेबिलिटी पर्सन जे आसा तो खंय ना खंय अपग्रेड करपाची गरज आसा. जावं ते बिल्डिंग्स हेच्या पयलीं आमी उलयल्ले आसा, आमची कलेक्टर बिल्डींग जावं आमी बाकीच्यो जुंता हावस जावं ह्यो कितल्योश्यो बिल्डिंगी आसा, हांगा आजून पर्यंत ती फेसिलिटी पावल्ली ना आनी म्हाका दिसता प्रायोरिटीचेर करून घेवपाक जाय. आनी ट्रान्सपोर्टेशन, बस स्टॉप ट्रान्सपोर्टेशन म्हणटा आमी कदंबा बसीन वयता ते चडटले कशें. सो हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. ताका स्पेशल बसी जाय पडटल्यो, स्पेशल बसींचेर ते चडटले म्हणजे ते बसी यूज करपाक मेळटले. प्लस पार्किंग. स्पीकर सर, हांव एक इन्सिडंट सांगता. आतां पणजे पार्किंग आसा तो बाबडो फिजिकली हें आसा आयकन तो हें आसा आमच्या मतदारसंघाचो, तेणे पार्किंग करून गेलो, तेजी सगळी पार्किंग ब्लॉक केली आनी थंय स्पीकर सर झगडटा मागीर. सो हेका लागून खंय ना खंय तांकां सारकें फिक्स पार्किंग जी आसा ती थोडे कडेन आसा, मात सगळे कडेन ना आसा कशी ना, ती सगळे कडेन इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी तांकां प्रायोरिटी दिवपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की हे जे आमचे ह्या फिजिकली डिजेबल पर्सन जे आसा जावं स्पेशल चिल्ड्रन आसा हांकां खंय ना खंय आमी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ही दिवपाची गरज आसा. आतां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी म्हटल्यार गोवोरमेंटान आमी रिजर्व पोस्ट दितात, तशें प्रायवेटांनी दिवपाक जाय. आमच्या फुड्यान कितलेच जाण येता, म्हाका दिसता तुमचे कडेन येतले की तांकां मेळना, मागीर ते सामके बेजार जाता. स्पीकर सर, खंय ना खंय तांकां प्रायोरिटीचेर कामां दिवपाक जाय. खंय प्रायवेट सेक्टरान जाता, गव्हर्मेंट सेक्टरान, वॉट एवर इट इज, आमी तेजेर काम करपाक जाय. जावं ते खंय ना खंय बिझनस करपाक सोदता, सो बिझनसान पासून तांकां हेल्प करपाक जाय. जालें बाब, काबराल बाब, मातसो राव, जालें 2 मिनटां, 1 मिनीट. स्पीकर सर, लास्ट एक पॉयंट सांगता, तो म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस. ना मिनिस्टर राव, काबराल बाब, मातसो राव, जालें 2 पॉयंट उरल्या. मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. स्कील डेव्हलपमेंट जे कोर्सीस आसा आयज खूब गरज आसा, तांकां हांगा प्रोवायड करून दिवचें पडटा. कित्याक आमचो एकटो टायरन म्हणून भुरगो आसा, ताका खंय ना खंय मुंबय नाल्यार पुणे वयचें पडटा स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस घेवपाक लागून. हे कोर्सीस आमी गोंयांत हाडपाक जाय आनी एक सेंटर तुमी क्रिएट करपाचें, जे सेंटराचेर थंय आमी हे कोर्सीस प्रोवायड करपाक शकतले. आनी तशेंच आयज आमचे जे केअर होम आसा, आतां हे स्पेशल पर्सन आसता तांकां डिजेबल पर्सन आसता तांकां केअर होम्स हो कॉन्सेप्ट हाडपाचो खूब गरज आसा. आनी म्हाका दिसता आतां समज आमी काम करूंक लागले ह्या केअर होम्साच्या बाबतींत, जाल्यार आमी गोंयांत केअर होम्स हाडपाक शकतले. आनी जेन्ना समज तेंची फॅमिली कोण ना, पेरंट्स ना, नाल्यार तांकां त्या केअर होमान आमी दवरपाक शकतले, जे करून तेंचें टेन्शन वयतलें. कित्याक आयज पेरंट्साचेर खूब टेन्शन आसता की तेंचे फुडें कितें जातलें. सो हो टेन्शन खंय ना खंय काबार करपाक जाय. आनी स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टरान जे इनिशिएटीव घेता आतां स्लो आनीक वाडोवपाक जाय. आनी खुबशे इनिशिएटीव बरे घेतलेले आसा, तेंवूय हांव मानून घेता, पण हे आमकां वाडोवपाक जाय. विचेवर पॉयंट्स आमी मेन्शन केल्या, हे जे आमचे लोकां खातीर बरे आसा ते पॉयंट्स मेन्शन केल्या, आमच्या मतदार खातीर कितें बरें आसा ते मेन्शन केल्या. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable Member Shri Benzi Vegas. I stand by to oppose the demands and support the cut motion moved by me towards demand number 45, 57, 77, 87 and 89. Speaker sir, जेन्ना चालू करतलो, I will start with demand number related to person of disability. Speaker sir, आमी जेन्ना person with disability पळयताय तेन्ना first thing should be what is our vision, what is our mission. Our focus should be that to send a clear message that you are capable and strong and your disability does not define you. I think with these words of encouragement and deliverance, the entire mission and vision towards person with disability is going to go ahead. Speaker sir, when it comes to person with disability, vision document जो आज गोंयचो आहा काय ना, आहा जाल्यार how are we proceeding to ensure that we are maintaining the vision document? And if na, जाल्यार एक करपाची गरज आहा to ensure that things are categorized की जे जितले person with disability आज गोंयांत आहा तेंची एक इन्व्हेंटरी काडपाक जी आमकडे ऑलरेडी आहा, प्लस टू वर्क विथ अकाउंटेबिलिटी की सगल्यांक विजना प्रमाणे फावो ती सुविधा मेळटा की ना, विजना प्रमाणे कितें सुविधा टू मेक यू केपेबल, टू मेक यू स्ट्रॉंग
and your disability does not define you. हे विजना प्रमाणे जरी तरी सगळ्यांक 3,000 4,000 जो तो डिसेबल आहा तांकां ते कॅटेगरी स्टेप बाय स्टेप फेज बाय फेज वी शूड एन्श्योर दॅट वी टेक देम टू दीस पाथ. स्पीकर सर थोड्यो गोश्टी सांगता आसतना एक्सेसिबिलिटी बिल्डिंग्सान एक्सेसिबिलिटी पंचायती एक्सेसिबिलिटी गोरे पंचायती आमी अचीव केले म्हटले सगळे बिल्डिंगान एक्सेसिबिलिटी आहा म्हाका बीच आहाय सगळ्यो मुगे बिचां पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ना एकूय ना. सो Speaker sir, 100% accessibility to various institutions, whether it is a beach, whether it is a fish market, whether it is a college, whether it is places of tourist destinations. One point that सगळ्यांक तुगे जे इन्व्हेंटरी आहा 3,000 लोकांक केसो कॅटेगरी प्रमाणे ते कितकोन पावतले ते वस्तूचेर म्हाका सांगता एक्सेसिबिलिटी शूड बी वन इम्पॉर्टंट फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज केअर होम्स. केअर होम्स फॉर द डिसेबल्स. केअर होम्सांचे आमी इन्वेस्ट करपाची गरज आहा. केअर होम्साचे जात जाल्यार PPP प्रोजेक्ट हाडाय. आमी हेर सगळे कडेन आमी PPP हाडपाक सोदताय इन्वेस्टर्स आपयाय. आनी स्पीकर सर द ब्युटी ऑफ all these care homes is there is a lot of people who would like to come and invest. We need to put up the proposal for them, put it out in the market when we are doing specially events like this, that especially the events that we are doing for disabled children and for disabled people, त्यांना PPP project launch कोराय. तेजे DPR बी सगळे रेडी कोराय आनी सांगाय we have got so many care homes, we want to upgrade them with our vision document. Speaker sir, then it comes to increase the scheme amount. हेंक जो स्कीम आहाय त्यो सगळे उलयलो आहाय. ह्यो स्कीम ह्या सरकारान केलो नाय. ह्यो स्कीम पयलीं सरकारान केलो आहाय. ह्यो स्कीम फकत सरकार वो चलयता. सो तुमकोडे चलोवपा जाता टायमार दिवपा पावनाय. पीपल आर डिपेंडंट ऑन युअर स्कीम. सो गिव इट ऑन टायम. परत हिंगा आमी जेन्ना उलयले म्हणटरी 1 म्हयन्या वयल्या 2 म्हयन्या वयल्या हें सांगपाक तुमकांय लॉस दिसत जातली सरकारां आसून एज अ मिनिस्टर आनी आमकांय लॉस दिसत आयकपाक. सो टायमार तेंगेले पयशे दियाय. आय वॉज ट्रायंग टू फिगर आउट विथ थोडे आमगेले देखूं येना विजन नासलोले डिसेबल पर्सन्स आयिल्ले मुजे बरें. आनी वॉट आय अंडरस्टूड इज फायल मुवमेंट जो जाता तो कॉमेस जाता पयलो बट ते फायल मुवमेंटा लागून डिले जाती. संवसार पावल हुंय स्पीकर सर. फायल मुवमेंट कित्याक करपा सिस्टम चेंज कर स्पीकर सर. आय थिंक द मिनिस्टर इज गॉट व्हेरी एग्रेसीव अप्रोच टुवर्ड्स दीस पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एंड ही रियली गॉट दॅट इंटेंट वॉट आय सी इन हिम. सो मेक इट ECC सिस्टम कमेस कर इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरन्स सिस्टम ऑटोमेटेड कर हें की म्हयन्या उमकी तारीख जाली तुगे बँका पयशे पावपा जाय तेंगेल्या. सो तें कमेस कर. इट वील टेक यू टायम बट मेक शुअर ते फायल मुवमेंट घेवन भोंवपा बंद कर सो दॅट दे कॅन गेट ऑन टायम स्पीकर सर. इन्क्रीज द स्कीम अमावंट. तुमी स्कीम चालू दवरलो आहा अमावंट इन्क्रीज करपाचो बजट दवराय स्पीकर सर. स्पीकर सर ऑर्फनेज होम्स वेन इट कम्स टू ऑर्फनेज होम्स स्पीकर सर आय वूड से वॉट इज द विजन फॉर अ ऑर्फनेज होम. What is the vision? The vision is to feed, to clothe, to shelter and to educate all of them and make them stand on their own. This is the vision of an orphanage home. तुम्ही तांकां शेल्टर दिवपा जाय. यू हॅव टू मेक शुअर दे आर फेड वेल, दे हॅव गॉट प्रॉपर क्लोथिंग, प्रॉपर एड्युकेशन एंड फ्रॉम एड्युकेशन देन दे गॉट अ प्रॉपर करियर पार्ट. सो इतलें फूल क्लियर केलें जाल्यार आमगे मिशन क्लियर जालें, आमगे विजन क्लियर जालें. एकाय सांगत तुका हांव इनवायट इन्वेस्टर्स. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका 3 ऑर्फनेज आहाय. भरपूर त्रास जाताय. आमदार जाण आम केन्नाय कितें आहा जाल्यार आम वचोन पावताय तेंगा. आमकां दिसता की कोणूय जेवण हाडून दिता, केक हाडून दिता. जेवण आनी केकीचे ऑर्फनेज चलनाय स्पीकर सर. वी हॅव टू हॅव अ सिस्टम, a proper orphanage management system to be put in place. Make sure you have got private investors who can take care of them, who are part of the CSR module. Zaiti amkode all institutions ahay who have got a good CSR amount. Attach each orphanage to one CSR company and make sure they are given a management profile so that they can take care of these orphanages, Speaker sir. Saying this, I would like to come up for river navigation, Speaker sir. Speaker sir, when it comes to river navigation, Speaker sir, I coming from this shipping background, river navigation is a huge potential. Which starts with capital, Speaker sir. पयस पयस घालपा जाय. आमचो जर पयस कॅपिटल इन्वेस्टमेंट रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाक घायलो जाल्यार विथ अ 5 or 10 years vision you will able to see the money coming back as revenue receipts. Now for that you will have to sit down and prepare a 10 years plan and तितू पयशे घालून मागीर तुवें तें करूं पडटलें. So your entire system needs to be revamped, starting from your offices, your entire infrastructure of your office, your entire refunctioning and remapping of all your equipment, tools, gadgets that तुम उजार कोताय ते. आनी मागीर तुमकोडे कित वस्त आहाय. तुमको फेरीज आहाय, तुमको रॅम्प्स आहाय. हाऊ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट. हांवें ती हॉप ऑन हॉप ऑफ बस चोयल्या स्पीकर सर.
जी भोंवता टुरिस्टांक घेवन ट्राय टू थिंक अबाउट दीस UK आनी ह्या गांवांत गेले म्हणटरी हॉप ऑफ फेरीज आसताय टुरिस्टां भोंवपाच्यो सो इट इज अ रेवेन्यू अर्निंग मॉडल they are small ferries how we are going to make them so this could be integrated with the tourism plan speaker sir but it is part of your river navigation speaker sir the entire process of river navigation sadya hui kai amgelo घुसलो ha we have got a huge stretch of rivers all over Goa and I think te tap करपाची गरज ha the entire river network जो ha has to be put into place how you are going to earn the revenue, bring in the money. So I think upgradation of the entire thought process by learning modules from another country or another state, keeping this vision into mind is what I would request the minister to go ahead with. So because sir, the next I would go with demand number 45 and 87, archives and archaeology speaker sir. Speaker sir, jenna am archives ache uloytay, why archives are important speaker sir? Archives are important in order to provide evidence of activities of the past, present. They tell us stories because sir, they preserve the stories and they just amku kota kit zalole poile kit ha document people, archives document people and serve valuable services. So speaker sir, when archives is such important thing, I think archives should be preserved. Sagle uloyit gelle hai ani digitalization pun digitalization kit kortolo, where is the plan? हुंच कुमदादी डॉक्युमेंट करतलो कसले आर्काइव्स करतलो सो आय थिंक अ होलिस्टीक अप्रोच एक पयलीं सुद्दां तुवें जर तरी घायलो आनी मागीर तो अचीव करपाक कितू टायम लागता तो अचीव करपाक एक प्लॅन करपाचो बट यू शूड हॅव एन इन्व्हेंटरी ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू आर्काइव इन दीस बजट इन दीस यू वॉन्ट टू मेक शुअर वॉट आर यू गोइंग टू डिजिटलायज इन दीस बजट सो आय थिंक बजट वायज अप्रोच केलो जाल्यार तुका दिसती पळय तुका 3 वर्सां बजट आहा 5 वर्सां बजट आहा पूण इन्व्हेंटरी तुगे येदोळ आहा आनी ती तूं अचीव करतलो आय थिंक दॅट इज ओनली गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बिकॉज आमगेलो एक बारीकसो एक डिस्प्यूट आहा इट इज अ पेपर वर्क डिस्प्यूट आमकां दिसता की कोरमणे गांवांक एक 600-700 मिटर बीच आहा आनी वार्की गांवां स्वता की सगली बीच तेंगेली केडशी गांवां स्वता बीच इट्स अ डॉक्युमेंटेड थिंग्स बिकॉज सर बट कन्फ्युजन जालो हा जाणटेले तेंगे जाणटे मुठाय बीच आमगेली आमगे जाणटे मुठाय बीच तेंगेली ओन्ली फॉर पेपर वर्क पर्पज पंचायत आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय